so asro Tomu so rakonda Tomu so mogal is Tomu so the Tomu so asro Tomu so rakonda Tomu so mogal is Tomu so the सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा जेसू हांगा हांव आसा तूं सो गोळी तूं सो बुसवंदा Tomochi gupitsua Tomo sote Tomo so gori Tomo so buswandar Tomo so buswandar जेजू आमचो बुजवणदार आणि रचणारा Tomochi gupitsua ही म्हजी बरी सुवात Tomo sote सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिविता तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सक्ते तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा सोम्या तू हांगासर आसा जेजू हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा Tomo so sodwanda You are my redeemer Tomo so shikonda You are my teacher Tomo chikota Tomo so the वय सोम्या तू म्हजो सोडवणदार Tomo so sodwanda वय सोम्या तू म्हजो शिकवणदार Tomo
मोसो श्रीगोंदा वै सोम्या तू मुझे भलाई केवंत तो आणि घटाई. मोची गटा तू मोजोदे सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळ सोदता सगळ्या सैते तुझी सेवा करता हांगावसा हांगावसा जेसू हांगावसा जेसू दिव्यार पुढं आसा जेसू दिव्यार पुढं तुका आराधन आणि वंदन करता जेसू तुझ्या मोगा काश येता जेसू हांगावसा हांगावसा जेसू हांगावसा जेसू हांगावसा जेसू हांगावसा हालेलुया आमच्या हात उभारूया. आमच्या सोम्या ते उभारूया हालेलुया आमच्या ख्रिस्त ते आमचे हात उभारूया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया 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 देवा सोडवण जरा शिकवण जरा आम्ही तुका आराधन करता हालेलुया 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 कीर्तन 138 वळ 5 तशेंच कोलोसेकरांक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 16 ताळे उबारून गायना करून देवाक हरसिया म्हणटा आमचे ताळे उबारतना गायना करतना सोम्याक आराधन करतना तो आमचो सोडवणदार तो आमचो शिकोणदार आनी ताका आराधन आनी महिमा फावो ह्या भोव पवित्र जाग्यार ह्या भोव पवित्र वेळार ह्या भोव पवित्र सुवाळ्यार सोम्या सांगता आमी आसांव केदे व्हर बाग आमचे सोम्या सांगता आसांव सांगता मेळोन गितां गायना मरिफात आमचे ताळे उबारता हांव सांगता आमची कंत आमची बेजार आमचे दूख आमचे सर्वस्व उबारता हांव आमचे आत्रेक आमची आशा आमची काळजाची बोगणां मनाचे सगळे संतोष ताका उबारता हांव ताका दिन वाचता हांव ताका दिन वाचूंचें म्हळ्यार ताका स्तुती करचें म्हळ्यार वर्तें बाग आमचें ह्या पवित्र वेळार सान लोरेसा मरिफात मेळिल्ल्या उपकारांक अर्घ दिवंक सान लोरेसा मरिफात देवाची स्तुती करूंक सोम्या जेजू क्रिस्ताक वंदन करूंक करचें बाग आमकां मेळना सकाळीच्या पावसाक सकाळीच्या ह्या थंड वेळार देवाक करसूंचें बाग आमकां फावो केलां पूण पवित्र आत्म्याची ऊब आमकां धैर्य दिता बोळ दिता सकत दिता त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हें नवेन हें आराधन हें मीस सगळें देवाक समर्पण जावं दी देवाची कृपा आमकां फावो जावं दी त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कच्चेच मनांत दुसरें राटावळ दवरिनासतना आमचें मन एकच कडेन दवरूंक देवाक स्तुती करूंक अर्घ दिवंक फावो जावं दी त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमची काळजां मनाची आत्रेक आशा सांत लोरेसा मरिफात देवाक पेटोवची जावन आसा देखून आदार जावं दी म्हणून आमी मागया देखून सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां सर्वेस्पराची हांव स्तुती गायतां सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजेंच गायन तो म्हजो देव ताका हांव वाखणटां ताची वडवीक गायतां निर्गमन पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 15 वळ 1
ताका स्तुती गावचें, ताका गायनां गावचें, ताका वडवीक गावचें, हें जावन आसा आमचें. ह्या सकाळीच्या वेळार ताची स्तुती गावंक आमी आयल्या, ताची वडवीक गावंक आमी आयल्या, ताका वाकणूक आमी आयल्या, ताचो उपकार बावडूंक आमी आयल्या. आनी ह्या वेळार कितले आमी गायता, कितले आमचो ताळो उबारता, कितले आमी ताची वडवीक स्तुती गायता, तितली बेसांवां आशिर्वाद आमचेर वतात. आमची मागणी आशिर्वादान भरतात आनी आमकां बेसांवांनी तो भरता आनी आपली कृपा तो दिवंक शकता. देखून गितां गायना मरेफाद हरसूनचें गीत ताका आमी गावया. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ. देवाक आमी हरशीं देवया. ताणें केल्ल्या स्वरूपकारां खातीर आमी स्तुती करतना कसले वांकडे वाट्यो, कसले सैतानाचे उपाद्र, कसले वायट चिन्ह आमचे ते येनात. देखून देवाची स्तुती करतना सगळें बरेंपण आमकां मेळटा. त्या देवाक जावं आराधने ओगलाप. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 66. ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು. ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು. ಅಂಜದಿರು, ಹೆದರದಿರು, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಅಂಜದಿರು, ಹೆದರದಿರು, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು ಭಯಪಡಲೇಬೇಡ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು ಭಯಪಡಲೇಬೇಡ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವು ನಿನಗುಂಟು. ಸ್ತುತಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವು ನಿನಗುಂಟು. देवाची स्तुती करू. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ताळयो पेटोवन ಯೇಸುನಾಮ आमी देवाक स्तुती करया. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ताळयो पेटोवन देवाक स्तुती करया. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ. आमच्यो थाळयो देवाक पावोवन दी. आमची बोब देवाक पावोवन दी. आमचे आत्रेक देवाक पावोवन दी. आमची स्तुती देवाक पावोवन दी. देवाक वर्णूक, देवाची स्तुती करूंक, गितां गायन वाकाणूक आमची ताळयो पेटोवन गायता आसतना देवाची कृपा आमकां फावो जावं दी. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿರಾಶೆಯ ಪಡಬೇಡ. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿರಾಶೆಯ ಪಡಬೇಡ. ಮರಣ ಗೆತ್ತ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೊಡುವರು. ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು.
స్తుతిసలు చేయని మకే యేసునామ స్తుతిసలు చేయని మకే స్తుతిసలు చేయని మకే యేసునామ స్తుతిసలు చేయని ಮಕೆ ನಂಬಿದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಚಿಂತಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು ನಂಬಿದವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಚಿಂತಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಸ್ತುತಿಸಲು ಚಯನಿ ಮಕೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಚಯನಿ ಮಕೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಚಯನಿ ಮಕೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಚಯನಿ ಮಕೆ Alleluia, 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 Argan tuka sumyan Jesu. Argan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Aradan tuka sumyan Jesu. Arsitan tuka sumyan Jesu. Arsitan tuka sumyan Jesu. Jai jai tuka sumyan Jesu. Jai tuka sumyan Jesu. Vandan tuka sumyan Jesu. Vandan tuka sumyan Jesu. Hallelujah. 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 नमान बरी कृपेन भरलेले येसुमी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ जे क्रिश्चियन जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा बापयांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या आमाच्याकडे आमेन नमान बरी कृपेन भरलेले येसुमी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ जे क्रिश्चियन जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा बापयांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या आमाच्याकडे नमान बरी कृपेन भरलेले येसुमी देव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव सदैव फळ जे क्रिश्चियन जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माई आम्हा बापयांगाती विनंती कर आता आणि आमच्या आमाच्याकडे आमेन महिमा बापा कने भूता कने पवित्र आत्म्या जसे आधी तसे आता आणि सदा सर्वदा भाग्यवंती मरिये आम्हा बसत विनंती कर भाग्यवंती देवाची माये आम्हा बसत विनंती कर पळणाऱ्यांची मार्गदर्शी भाग्यवंत गियाद माये आम्हा बसत विनंती भाग्यवंत कर लोरेसा आम्हा बसत विनंती कर भाग्यवंत पेद्रो आणि पाऊलो आम्हा बसत विनंती कर भाग्यवंत जुत्ता देवा आम्हा बसत विनंती कर भाग्यवंत अंतोनी आम्हा बसत विनंती सोमेश कर देवाच्या भक्तानो आम्हा बसत विनंती सोमेश करा देवाच्या मार्तिरानो आम्हा बसत विनंती करा हालेलुया 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 दयकन बसा मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचे उतार आयकोंक आमी हांगासर आसाव एक घंटोभर देवाचे उतार आयकोंक जिविताचो उंडो जिविताचें उतार आमच्या जिविताची बुन्याद जिविताचे उतार आनी जिविताचो उंडो आमच्या भावार्थाची बुन्याद हे दोन आमकां दिल्लें वर्तें दायज ह्या संवसारांत सर्गींच्या जेवणांत भाग घेवंक जर तर जिविताचे उतार आनी जिविताचो उंडो आमच्या आत्मीक पयणाक हें काण जावन आसा देखून ताणेन भुकेन आमी आयल्या ताणेन भुकेन हांगासर आमी आयल्या देवाचे उतार आयकोंक ह्या पर्वतार सोडून आयल्या ह्या दोंगराक सोडून आयल्या 2000 वर्सां आदीं जेजूचे उतार आयकोंक खंय खंय जावन लोक येयलो 3 दीस 3 रात ताचे सांगात आसलो तांची ती भूक तांची ताण देवाच्या उतराचेर पळोवन जेजूक भिरमोत दिसले देवाचे उतार म्हणटा
आज तुम्ही आयल्यात हांगासर त्याच बावडतान ताचे उतार आयकोंक ताणेन भुकेल्ल्या तुमच्या आत्म्याक तान भूक तो आज थांबयता. ते देवाचे उतार आज आमकां जिवीत दिवं. ते देवाचे उतार आमकां आज बळ दिवं, सकत दिवं, अस्कत आसल्यार आमकां बळवंत करूं, पिडेंत आसल्यार आमकां भलायकी दिवं, बेजारांत खंतीत दुखांत राटावळींत आसल्यार आमकां बुजवण दिवं, आमकां दिवो जावं, मेटाक आदार जावं म्हणून आमी मागया. देखून देवाचे उतार उत्पत्ती ग्रंथान आमी वाचता अध्याय 1:3 अध्याय 1:3 उत्पत्ती ग्रंथांत देवान म्हळें उजवाड जावं, उजवाड जावं आनी उजवाड आनी जालो. उजवाड जालो. देवाच्या एका उतरान, एकाच उतरान उजवाड जावं म्हळें उजवाड जालो. ताजो एक शब्द बापा सवय आसलो शब्द मनीस जालो म्हण आमी वाचता. हो शब्द खंय आसलो? देवाते आसलो. हो संवसार जावच्या पयलें, ही सृश्टी जावच्या पयलें, मनीस जावच्या पयलें, जल्मोवच्या पयलें हो शब्द बापा थंय आसलो. देखून देवान म्हळें उजवाड जावं. कित्याक ह्या संवसारार ह्या भुंयी ह्या सगळ्याने कितें तें सगळें आसात थंयसर काळोख आसलो. देखून जे देवान म्हळें उजवाड जावं. किर्तनांत आमी आयकत हांव किर्तन कितें म्हणटा? अध्याय 30:3 वळ 1 चॅप्टर 33 वर्स 6 किर्तनांत देवाचे उतार कितें म्हणटा? त्या देवाच्या उतराक सरी जावन सर्वेस्पराच्या उतरान मोळबाचें निर्माण जालें. सर्वेस्पराच्या एका उतरान एक उतार सर्वेस्पराच्या उतरान मोळाप जालें, आकाश जालो. ह्या आकाश आमी पळयता वयर सगळें जालें ताच्या एका उतरान मोळाप जावं. उपरांत ताच्या तोंडांतल्या स्वासान ताचो सगळो दळबार उपजालो. ताच्या तोंडाच्या स्वास ब्रेथ उसिरू आमी म्हणटा ताच्या तोंडाच्या तो उस्वासान ताचो सगळो दळबार उपजालो. देवाचो दळबार सगळो उपजालो एका उस्वासान. ताच्या तोंडांतल्यान आयल्या एका उस्वासान ब्रेथ ऑफ गॉड, ब्रेथ ऑफ लायफ सगळें जालें. किर्तन 33 वळ 9 आमी कितें समजता? 33 मोत्त 3 वळ 9 कित्याक तो उलयलो, कित्याक तो उलयलो आनी सगळें उपजालें. आनी सगळें उपजालें. आमी म्हणया कित्याक तो उलयलो, कित्याक तो उलयलो आनी सगळें उपजालें. कित्याक तो उलयलो आनी सगळें उपजालें. जे उलयनातलो जाल्यार हें उपजाता आसलें गे ना. मुंदारून ताणें फर्मायलें आनी सगळें अस्तित्वाक आयलें. ताणें कमांड दिलें, ताणें फर्मायलें जावं दी म्हणून, जावं ऑर्डर दिलें आनी सगळें एक्झिस्टन्स अस्तित्वाक आयलें. किर्तन 33 वर्स 9 म्हणटा कित्याक तो उलयलो आनी सगळें उपजालें, सगळें जालें. तो उलयनातलो जाल्यार जाता आसलें गे ना. ताणें फर्मायलें, ताणें ऑर्डर दिलें, ताणें कमांड केलें आनी सगळें अस्तित्वाक आयलें. देवाच्या उतरां मारिफात सगळें आयलें. उलयलो तो, उलयलो नासलो जाल्यार कांय जायनासलें. देवा बापान उलयल्ल्या मारिफात हें सगळें जालें. हो आमचो भावार्थ. हें देवाचें उतार आमचो भावार्थ. हें आमी समजता. तो उलयलो, आतांय उलयता. आमच्या अंतस्करणा मारिफात तो उलयता, आमच्या कृत्यां मारिफात उलयता, आमच्या बऱ्या उतरां मारिफात तो उलयता. आनी ह्या मारिफात सगळें जाता. जें आमी कितें करता, बरें करता तें देवाच्या उतरान जाल्लें, आमच्या उतरान न्ही, त्याच्या उतरान. देखून देवाचे उतार आज मोगाच्या भाव भयणीनो हे सगळी सृश्टी जाल्ल्या विशयांत आमी समजता. किर्तन 33:6 किर्तन 33:9 हें तुमी उडासक दवरा. ही सृश्टी जाल्ली
आतां देवाचें उतर जिवीत दिता म्हणटा आमी ताका देवाचें उतर आमकां खंय मेळटा देवाचें उतर वील गीव लायफ देवाचें उतर जिवीत दिता ताका जुआंव वांजेल अध्याय 6 वळ 63 63 जुआंव वांजेल अध्याय 6 वळ 63 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान आमकां जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान पवित्र आत्म्या मार्फत आज आमकां जीव आयला मनीस खंयच्याय की उपकारना आज मनीस खंयचे की उपकारना आमचे ते आसलो आत्मा पळय आमच्या कुडींत तो उपकारता नाजाल्यार मनीस खंयचे की उपकारना जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान द होली स्पिरीट वील गिव यू लायफ जीव दातार म्हणटा आमी मुंदरून हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची हांव तुमचे लागीं उलयलां जेजू म्हणटा हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां तुमकां जीव दिवची लायफ दिवची देखून हांव म्हणटालो जेजू हांव जावन आसा जीव दातार तान येला जाल्यार भुकेला जाल्यार म्हजे सत्स येवं दी हांव ताका जिवीत दिवचें उदक दितलो आज तुमी तान येन आयल्यात बाबा भयणीनो भुकेन आयल्यात तुमची भूक खावची जेवची न्हय हांगा एक वर हें देवाचें उतर आयकूंक देवाच्या उतरान बळ जोडूंक देवाच्या उतरान समाधान जोडूंक देवाच्या उतरान शांती जोडूंक देवाच्या उतरान सुटका जोडूंक देवाचें उतर तुमकां जिवीत दिवंक जर तर तुमी सुसायड करूंक चिंतला जाल्यार जीव काडचो म्हण चिंतला जाल्यार जिवचेंत नाका म्हण चिंतला जाल्यार आज आतां ह्या घडये ते जिविताचें उतर तुमकां जीव दिता वांचया म्हूण भोगता पिडा शिडा गुण जावंक शकता समाधान दिवंक शकता सुडका बाचावी दिवंक शकता बरें जावंक शकता देखून जेजू म्हणटा हांवें उलोवची ती उतरां तुमकां जीव दिवची येदोळ म्हणत सर हांव उलयलां जाल्यार हांवें तुमकां जीव दिवची उतरां ती लायफ दिवची उतरां भलायकी दिवची उतरां सडका दिवची उतरां साल्वासो दिवची उतरां म्हणटा जेजू देखून जुआंवच्या वांजेलान अध्याय 6 वळ 68 चॅप्टर 6 वर्स 68 सिमो पेद्रून ताका साप दिली सोम्या आमी कोणा सरशीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सस्नेक जिविताची पेद्रून म्हळें कित्या खातीर जेजून म्हळें हांवूच सर्गींत हांव देवन आयलो उंडो कोण म्हजें मांस खाता रगत पियेता ती मोरत जाल्यारय वाचतलीं कोण म्हजें मांस खाता रगत पियेता ती वाचतलीं सस्नाक मरची नांत हें उतर आयकून जेजूचे शिश्य जावंक आयिल्ले थोडे वो काल उलयता हाचें मांस खावचें खंय हाचें रगत पिवचें खंय वो कितें उलयता म्हूण सोन गेले ते वेळार जेजून म्हळें पेद्रू तुमी वचोंक सोदतात गे तुमी वेतात गे ते वेळार पेद्रून दिल्ली जाप अध्याय 6 वळ 68 चॅप्टर 6 वर्स 68 सोम्या आमी कोणा लागीं वेचें खंय वचो आमी तुजे लागीं आसात उतरां ससण जिविताची लायफ गिवींग वॉटर लायफ गिवींग वर्ड ब्रेकींग वर्ड ब्रोकन वर्ड आमी खंय वचो आज जायतीं जाणां देवाचें उतर आयकूंक शकनासतना बेगीनच बरेंपण जावच्या खातीर समाधान शांती सुडका बाचावी मेळच्या खातीर खंय खंय वेतात जावं बोटां लागीं वेतात जावं मुस्लिमां लागीं वेतात जावं दर्गाक वेतात जावं आनी खंय वेतात देवाच्या उतराच्या विरोध वेतात वेगळी बरेंपण जावं माट मंत्रां पितीसपण आदारून बरेंपण मेळोंक हें थोड्या कालाक मात हे पयशे दिवन आमी समाधान जोडचें 10,000 15,000 दिल्ले आसात मागीर जिवीत बरबाद जाल्लें आसा मोगाच्या भाव भयणीनो पूण पेद्रू म्हणालो इतलेंच सोमी आमी खंय वेचें कोणा लागीं वचूं आमी तुजे लागीं आसात उतरां ससण जिविताची देखून तुमी बागी मोगाचे भाव भयणीनो हर एका ब्रेस्तार ह्या पवित्र दोंगरार
हर एका ब्रेस्तार ह्या पवित्र थळार हर एका ब्रेस्तार ह्या ताबोर दोंगरार जेजू सांगा त्या रुपांतर जावंक देवाचे उतार आयकूंक ताच्या उतराचे बळ जोडूंक आत्मी घटाय जोडूंक तुमी येतात तुमी बागी देवाचे उतार आयकून हांगासर बरेंपण जावचें जावं पुरो तुमी रेतेर वेतात खंय हांगासर रेतेर जाता खंयसर समाधान मेळत शांती मेळत सुटका मेळत म्हूण तुमी वेतात खंडीत जावन देखून आमी खंय वचूं सोम्या तुजे लागीं आसात उतरां ससण जिवीताची आज जेजू मात्र आमकां ससण जिवीत दिवंक फावो ताचे शिवाय कोणूच आमकां जिवीत दिवना कोणूच देवान आज आमकां बरें करचें जाल्यार आमकां समाधान मेळटा जाल्यार सुटका मेळटा जाल्यार ते जेजू तावन मात्र हांवें मस्तपुटी म्हळां विराप्पान तो गंध शोर ताणें लास्ट म्हळें फाशी दिवच्या वेळार ह्या दरच्या वेळार आनी म्हाका सुटका दिवची जाल्यार त्या येसू स्वामीन मात्र म्हणून त्या स्वरान सयत म्हणलें जर तर आमकां सुटका मेळची जाल्यार समाधान मेळचें जाल्यार शांती मेळची जाल्यार ते येसू स्वामी तावन मात्र आमच्या सोम्या तावन मात्र ताचे शिवाय दुसरी सकतच ना देखून देवाचे उतार आमी आयकल्या मरिफात एका गिता मरिफात देवाक आमी हरसिया ताच्या उतरांत आज आमी आसाव हे आकाश जालां हें मळब जालां हें सगळें उत्पन्न जालां अस्तित्वाक आयलां त्या देवाक अर्गां जावं होगळप जावं ताणें केल्ल्या स्वरूपकारांक देवाची स्तुती करना आमी हें गिता मरिफात ताणें केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां दिवया आज आमी आसाव ताच्या एका उतरा मरिफात आज तेंच जिविताचें उदार बायबलांत मेळटा पवित्र ग्रंथांत मेळटा ते वाचल्या मरिफात ते नियाळ केल्ल्या मरिफात ते आमी जियेल्ल्या मरिफात आमकां सुटका बाचावी सगळें मेळटा देखून जेजू म्हणालो कोण म्हजी भाव कोण म्हजी भयण कोण देवाचे उतार आयकता आनी पाळटा ती म्हजी भाव आनी भयण जावं आज आमी सगळीं देवाची हांगासर देवाच्या उतराच्या तानेक आवंडेवन आमी आयल्या ही आवंडी आमची तान बगयता त्या देवाच्या उतरा मरिफात मागया ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಓ ಯೇಸುವೇ ದೇವರೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 देवाचे उतार जावं भांगर जावं वज्र जावं कितेंय मोलादीक ताचे की वर्थ तें जावन आसा देवाचे उतार जीव दिवचे सकत दिवचे बळ दिवचे समाधान दिवचे बाचावी दिवचे सुटका दिवचे ते देवाचे उतार त्या उतरा पुरका दुसरे कसलेय सकत ना तें देवाचे उतार जेजूचे उतार आमकां जीव दिता समाधान दिता भलायकी दिता बाचावी दिता ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ ಇದ್ದರು ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು ನನಗೆ ದೇವವಾಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯಥೆ ಇದ್ದರು ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, हालेलुया हालेलुया. कितले आमकां दुस्मान असो दे, खंयचे तरेचे दुस्मान आमचे ते असो दे, सैतान जावं, वायट सकत जावं, दूध सकत जावं, कोटी सकत जावं, आमचे दुस्मान जावं, आमचे वैरी जावं, एका देवाच्या उतराच्या सक्तेने आमी कथा पाडाव करयेत, भस्म करून सोडयेत, वायट सकत लागनातले बरी आमी पळोवयेत. खंयचेय आमकां रेवोड घालची तसले वायट सकत देवाच्या एका उतरान भस्म करूं जाता, पाताळाक शेवटूंक जाता. ते देवाचे उतार बळवंत आनी सक्तेवंत आनी कुरपेवंत जावन आसा. त्या देवाच्या उतराच्या कुरपेन आमच्या दुस्माना वयर झुजोंक सकत आनी बळ आमी आपणावंक ते देवाच्या उतराची महिमा प्रगट करया. ಸಾವಿರಾರು ವೈರಿಗಳು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು, ಆಪತ್ತು ಇದ್ದರು, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜಯದ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತೆ, ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವೈರಿಗಳು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು, ಆಪತ್ತು ಇದ್ದರು, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜಯದ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತೆ, ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. Hallelujah, 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 Alleluia, alleluia. ಸಾವಿರಾರು Alleluia, alleluia, hallelujah, 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 hallelujah. कितले अपुर्बायेचे उतार, कितले दुस्मान आल्यारी सैतानाचे कुतांत्र, ताळणी, ओडणी, आशा आमच्या काळजान मनांत घाल्यारी, वारें वादळ आयल्यारी, दुस्मानाचे मोड आमकां कवर केल्यारी, देवाचे उतरा मुखार कांयच जिखना म्हणटा. देवाचे उतार तितले बळवंत, तितले सक्तेवंत, देखून देवाचे उतार आमकां नितळ करता. आमी जिवीत दिता म्हळें आतां नितळ करता. कशें आमचें मेळ्ळें जिवीत आमकां जिवीत दिता गी म्हणून. कीर्तन 119 119 वळ 9 कशें आमकां देवाचे उतार नितळ करता, प्युअर करता, निर्मळ दवरता. 119:9 सांगता, तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत, तुझ्या उतराक पाळो दिवन. एक तरणाटो मनीस आपली साल समकण कशी निर्दोश म्हळ्यार निराप्रदे, निर्दोश, कसले पाताक कळंक नासतना कशें सांबाळीत, तुज्या उतरांच पाळो दिवन. हांवें मस्त पटे सांगिल्ल्या, मस्त तरेन ताणें सांगिल्ल्या. एक तरणाटो म्हजे लागी आयिल्लो, ताचो मावळो ताका आपणान आयिल्लो. आमाल पियोवण्याक वळख जावन सगळें होगडायिल्लें. 16 वर्साच्या प्रायेर बंबई गेल्लो. 10व्यांत पयल जावन ताच्या आवयन ताका बंबई धाडलें, बापूय ताका नातल्लो. बंबई गेल्लो, एका बारांत कामाक रावलो. पळोवंक एकदम सोबायेंत बरलो. आनी थंयसर बारांत वेटराचेंगी ह्या मेज पुसचें काम करता आसतना त्या बाराच्या धन्याक हाचेर एक वायट दिश्टी पडली. आनी एक दीस तरणाटो बोळ जायत आयिल्लो. त्या भुरग्याक, त्या तरणाट्याक ताणें ताच्या रुमाक आपयलें. ताका इल्लें पियोंक दिलें. तो भुरगो नेगार केलें, हांव पियेना, म्हाका गोत्तू ना, म्हाका नाकात म्हणलो. पूण त्या धन्यान म्हळें, हांवें तुका हांव पयशे दिता, सर्तीक पयशे दिता, हांवें तूं पियेजे, म्हजी आशा भागेय जाय म्हणालो. आनी ताच्या वत्तडाक लागून त्या भुरग्यान त्या दीस इल्लें पियेलो.
पियेल्या उपरांत ताका इल्लें बरें जालें, किक मेळिल्ल्या बरें जालें, खंयचो एक वायट स्पिरीट आयिल्ल्या बरें जालें. तिसऱ्या दिसा चवथ्या दिसा तो ताच्या लागीं गेलो, सदांय पियोंक शिकलो आनी दीस वेता वेता पियोवण्याक लब जालो. आनी पियोवणें ताणें सुरू केलें. देवा ताणें पयस केलो, मीस मागणें ना जालें. 21 वर्साच्या प्रायर एक चेडूं ताच्या मोगार पडलें ताच्या सोबायेक लागून. ताची लागीं आसली आस्त म्हळ्यार एक सोबाय. पूण हे चेडवाक कळीत नासलें, ते नर्स कळीत नासलें हो तरणाटो पियेता म्हणून. मागीर दीस वेता वेता मोग ताचो संबंद वाडलो. 28 वर्साच्या प्रायर चेड्याक काजर जालें. कितल्या वर्सां तावन कुमसार जावन नासलो तो बावडो. काजराच्या आदले दीस कुमसार जालो दोतोरने दिसा आनी उपरांत रेस्पेर जालें. रेस्पेर जावन दीस वेता वेताना व्हंकलेक कळून आयलें आपणाचो घोव पियेता म्हणून, आपणाचो न्हवरो पियेता म्हणून ताका कळ्ळें. बेवडो म्हणून तें समजलें आनी ताणें समजयलें. पूण चेडो आमाली जाल्लो, सोडूंकूच ना ताणें. ह्या चेडवान मस्त समजयलें, बायलेन समजवना. 3 वर्साच्या उपरांत त्या बायल सोडून गेलें. पूण ह्या चेड्या थंय आमल पिवणें बळिश्ट जालें आनी बंबयतावन गांवांक आयलो. गांवांत येवन आवयक दोशी दिवंक सुरू केलें. पियोवणें चड जालें, पयशे उणे जाले, आसले घरचे वस्तू विकूंक सुरू केलें. आवय कितें करचें कळोना, जायतें समजयलें, खंय व्हेल्यार समज जावना. निमाणें तिणें पुलीस कंप्लेंट दिलें. पुलिसांनी जोर केलें जाल्यार ह्या तरणाट्याचें आमाल पिवणें रावोना. निमाणें ताच्या मावळ्यान म्हजे लागीं आपोवन हाडलें. फादर, हो म्हजो बासो मस्त पियेता, आवयक दोशी दिता, आसले वस्तू इकले, पुलीस कंप्लेंट दिलें, समजना फादर तो. एक पुटी ताका वांजेल रजर करा, एक पुटी ताका कावन्सिलींग करा, समजतलो. हांवें ताका विचारलें, बाबा तूं आमाल पियेता की वय फादर? कितल्या वर्सां जावन घडिल्ली गजल ताणें सांगली. हांवें ताका एक सवाल केलें, तुका वाचोंक मोन आगी या मरोंक मोन आसा? वाचता फादर. हांवें म्हळें ना जाल्यार तूं आनी अशें पियेल्यार तुजें लिवर डॅमेज जातलें, तुजें ब्रेन सिरोसीस जातलें, तुजें लिवर सिरोसीस जातलें. आमाल पिवन तुजें शिरो आतां काम करनात, पियेना जाल्यारय तुका जायना. सगळो संवसार तुवें जिखून तुजो आत्मो होगडयल्यार कितें फायदो? मीस ना, मागणें ना, रजार ना, कितेंय ना. देंवसराच्या वायट सक्तेक तूं वळख जालाय, देंवसराच्या ताळणेक वडणेक तूं वळख जालाय आनी तुका हे दोशी जाता. देखून हांवें विचारलें ताका, तुजी बायल सोडून गेल्या, तुजी आवय रडता, तूं कोणायकी नाका जालाय, देवान तुका सोडलें जाल्यार तूं खंय वेतलोय? ताका मस्त समजयलें. हांवें निमाणें ताका विचारलें, तुका वाचोंक मोन आसा गे बाबा? वय फादर, हांव वाचतां. ताच्या दोळ्यांत हांव दुकां देंवलीं. म्हाका बरें जायचें म्हणलें मोन आसा फादर, पूण भितरली ती आशा वडणी म्हाका सोडिना. मस्त पुटी हांवें प्रयत्न केला पूण जावना फादर. जायतें समजयलें ताका हांवें म्हळें फाल्यां हांगासर रेतेरी आसा, तूं रेतेरेक ये. जायत म्हणालो. दुसरे सकाळीं सगळीं येवच्या पयलें तो आयिल्लो रेतेरेक. त्या राती तो पियोवना. दुसरे दिसा रेतेरी आयलो. सगळो दीस तो देवाचे उतार आयकूंक रावलो. दुसऱ्या दिसा सोनवार हांगा गेलो, मुलके रेतेरी गेलो, थंय रेतेरी केले ताणें. तिसऱ्या दिसा आयतारा सांजेर कोणाकी सांगून तो पोट्टा रेतेरी गेलो. थंयसर रेतेरी ताणें आयकलें. देवाचे उतार तांणी हाडलो. ताचे थंय बदलावण जाली, बरेंपण जालें. 1 हप्तो जालो, 2 हप्ते जालो, आमाल पिवणें सेवना. आनी तिसऱ्या हप्त्यांत
तसो बापलो ताच्या घरा येयलो. येताना एक तोटो तेदळ तोटे मेळटाले, तोटो हाडून येयलो. हाडून विचारलें बाच्याक, बाचोनी पुतण्याक, ये रे हळे तोटो हाडून येयला. ताका तो म्हणलो बापू हांवें सोरो सोडला. ताका बापू म्हणलो काल उलयताय रे तुवें सोडच्यो बरी आसा गी, आसलें पुरो होगडायलाय आनी तुवें जीव होगडोवचो, तुवें सोरो सोडचें बरी ना म्हणलो. ना बापो हांव रेतेरे गेल्लो, कावन्सिलिंगाक गेल्लो, पोट्टा गेलो, हांवें आतां सोरो सोडला. हांवें निचेव केला आनी मुखार सोरो पियेना. बापल्याक खुशी जाली जाल्यार मोसोरी जालो. दीस वेता वेता ह्या तरणाट्यान बदलावण जाली. मेजून 3 म्हयन्या भितर ताच्या आवयन ताच्या भयणीच्या धुवे लागीं सांगलें तें बेल्जियमांत आसलें. ताणें विजा धाडली ताका कामाच्या विजार एका रेस्टॉरंटांत काम करूंक आनी तो गेलो. विजा आयली मेजून 3 म्हयन्या भितर ताका विजा आयली. बेल्जियमाक तो पावलो, थंयसर काम करूंक लागलो. अपुर्बायेन काम केलें. ताच्या कामाक लागून ताका बडती मेळ्ळी आनी एका कंपनीक तो कामाक जॉयन जालो. आज तो म्हणटा फादर त्या दीस हांव तुमचे लागीं येनासलो जाल्यार, देवाचे उतार हांव आयकनासलो जाल्यार, हांव रेतेरी करिनासलो जाल्यार, दिसपडते देवाचे उतार आयकनासलो जाल्यार फादर हांव येदोळ पोंडांत आसलो. तुमी सांगिल्लें ते उतार लिवर डॅमेज जाता आसलो, किडनी फेल जाता आसले, म्हजें जिवीत हांव होगडायता आसलो, हेमकोणाच्या उज्यान लासता आसलो. केदळा देवाचे उतार हांव आयकलो फादर. त्या दिसतावन बदलावण जाली. आज फादर म्हाका 2 लाख 2.5 लाख म्हयन्याक सांबाळ मेळटा. आज सांबाळांत हांवें सगळें आपणायलें फादर. देवाचे उतार वाचता, नियाळटा आनी सदां न्हीद म्हणल्या बरी म्हज्या वॉट्सॅपार हांव धाडटां फादर. सदांय देवाचे उतार हांव आयकतां, मागणें करतां फादर. ह्या उतरा वरवीं होगडायिल्लें हांवें पाटी जोडलें. 1 करोडाचें हांवें घर बांदलें फादर. म्हजी बायल पाटी येयली. 2 भुरगीं आमकां जालीं, जवळीं भुरगीं आमकां जालीं. म्हजी आवय संतोशान आसा फादर. होगडायिल्लें हांवें सगळें पाटी जोडलें देवाच्या उतरा मारिफात फादर. देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक म्हणून म्हाका देवाच्या उतरान शर्माव दिवंक लागलो. आज हर एक दिसा म्हणल्या बरी तो देवाचे उतार धाडटा. तवळ तवळ म्हाका फोन करता, आयल्यार तो मेळटा. तो जावन आसा व्यक्ती तरणाटो. देखून म्हणटा तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोश कशी सांबाळीत, देवाच्या उतराक पाळो दिवन. जशें पावस इजाया प्रवादी म्हणटा कसो पावस धरणीक पडटा तो आपशेंच पाटी वचना. कसो पावस धरणीक पडटा त्या मातयेक पडटा, त्या मातयेंत आसलो बियाळो किर्लाता, फळ दिता आनी जीव दिवंक शकता. तेंच मोगाचे भाव भयणीनो, देवाचे उतार आयकल्लें तुमच्या काळजांत मनांत ते निर्फळ जायना. ते आपलेच पाटी वचना, तुमच्या जिवितांत फळ दिवंक शकता. 60 वाटांनी, 30 वाटांनी, 60 वाटांनी, 100 वाटांनी. आज कितलोसो लोक बदलला. मस्त वर्सां पयलें हांव कावन्सिलींग करिनासतना 9 मर्डर केल्लो एकलो व्यक्ती आयिल्लो. 9 मर्डर ताणें केल्ले. ताच्या जिवितांत बदलावण जाली. सांगिल्ल्या उतराक तो रेतेरे गेलो. जोडलें पुरा होगडायलें ताणें नाकात म्हळें बँकान सोडलें. आज देवाच्या उतरा सो परतो एक उपदेशक जावन आसा. कितल्या जिविताच्या कितल्या जाणांच्या जिवितांत असले जावं पुरो पोट्टा, असले ताबोर, असले मुलकी आनी खंय असले नव्याना मारिफात, रेतेरेक मागण्याक आयिल्ल्या मारिफात, देवाचे उतार आयकल्ल्या मारिफात कितल्या जाणांच्या जिवितांत प्रभाव
दिवंक शकला. कितल्या जाणांच्या जिवितांत देवाचे उतार जीव दिवंक शकला, बादशावी दिवंक शकला, तारण दिवंक शकला, सुटका दिवंक शकला, बरेंपण शकला. अन्नाडी जिवी जिवन असले आज मिसाक मागण्याक वचनातले आज असले वाड्या जमती मारिफात देवाचे उतार वांटून घेवच्या मारिफात दिसपडते वाचच्या मारिफात जिवितांत बदल जाल्या. जायती जाणां म्हजे लागीं येतात, फादर हांव दनपारां 3 वरार ब्रदराचे मागणे आयकता, सकाळीं 3 वरार मागणे आयकता. फादर देवाचे उतार सदां नियाळटा, ताचे उपरांत म्हाका बरेंपण जालां. फादर देवाच्या उतरान बदलावण साध्य आसा, परिवर्तन साध्य आसा, रुपांतर साध्य आसा. देखून म्हणटा किर्तन 119:9 वाचा तुमी. देवाच्या उतराक पाळो दिल्ल्या मारिफात आमची साल समकण बदलूंक साध्य आसा. म्हणजे लागा इल्लो 15 वर्सांत हांव सिगरेट वडतलो, चेन स्मोकर. ताका हे देवाचे उतार हांवें दिले. हे वास बाबा ती 3 बिटी वास 119 वास. चेन स्मोकर तो सिगरेट सोडूंक जायनातलो. आज त्या उतरान आतां 2 म्हयने जाले ताणें सिगरेट सोडून. फादर केदां लागीं हांवें सोडी जाल्ली. फादर म्हजो जीव म्हणी सोडता आसलो, सिगरेट सोडनासलो. आज ते देवाचे उतार आयकल्ल्या मारिफात आज म्हाका सुटका लाभल्या म्हणटा तो. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, साल समकण बदलूंक जाता देवाच्या उतरांत रिपीट केल्ल्या मारिफात, वाचलेल्या मारिफात, जियेल्ल्या मारिफात. त्या दळा आमी जेजूची भावांनी भयण जावंक साध्य आसा. किर्तन 119 हे वाचा तुमी मोगाच्या भाव भयणीनो. किर्तन 119 वाचा, तांतूं देवाच्या उतरांत आसा. किर्तन 119 119 वळ 14 चॅप्टर 119 वर्स 11 कितें म्हणटा? उगड म्हजे दोळे 119:11 तुजेर पाता करिना जावंक, तुजेर पाता करिना जावंक, तुजे उतार म्हज्या काळजान बाळगून दवरता. तुजे उतार म्हज्या काळजान बाळगून दवरता. तुजेर हांवें पाता करिनातल्याक बरी. देवाचेर, देवाच्या उतराचेर, देवाच्या कायद्याचेर हांवें पाता करिनातल्या बरी. पातकान पडनातल्या बरी, ताळण्यान सांबाळनातल्या बरी, सिगरेट सोरो बिडी ओडिनातल्या बरी, गुडका सेविनातल्या बरी, वायट करण्यो करिनातल्या बरी, साडयो कोबरो मोसोर करिनातल्या बरी, अन्नाडी जिवीत करिनातल्या बरी, जियेनातल्या बरी. तुजे हांवें पाता करिना जावंक, तुजे उतार म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत हांव बाळगून दवरता. हांव बरयतां. देखून विधी विवरण पुस्तकांत आमी वाचता, देवाचे उतार तुज्या मनांत खंयचय, तुज्या काळजांत ते आसूं, तुज्या हाताचेर ते बरोवं, तुज्या वणटीचेर ते बरोवन आसूं. देवाचे उतार. देखून किर्तन परत सांगता, जिविताचो उजवाड. देवाचे उतार एनलायटन आवर मायंड, विल डिस्पेल ऑल डार्कनेस. देवाचे उतार आमच्या जिवितांत आसलो काळोख पयस करता. देवाचे उतार आमकां उजवाड दिवंक शकता. देवाचे उतार आमच्या जिवितांत प्रकाश हाडूंक शकता. एनलायटन आवर मायंड. देवाचे उतार हांव सदांच पाळटलो. देवाचे उतार हांव सदांच पाळटलो. म्हाका केदीन सांडिनाका, म्हाका केदीन सांडिनाका. तुजे उतार हांव आयकतलो. उदकाचेर गेल्यारी हांव तुका पांय भिजनाशें राखतलो. उज्याक गेल्यारी तुका उजो लागनातल्या बरी हांव राखतलो. पाताळाक गेल्यार हांव थंयसर आसतलो. कित्याक? म्हजे उतार आयकल्ल्या मारिफात. कोण देवाचे उतार आयकता आनी पाळटा तांकां हे देवाचे उतार लागू जाता. बिलकुल देव सोन घाली सोना. देखून किर्तन 119 तांतूं 5 हे 119 तुमी वाचा. आज तुमचो होमवर्क जावन सदां वाचा. तुमच्या जिवितांत कितें उजवाड फांगता पळया, इल्लें म्हणी प्रकाश फांगतलें, जिवितांत उजवाड मेळटलो. 119 किर्तन 119:5 कितें म्हणटा? तुजे कायदे पाळूंक म्हजीं पावलां तीर आसूं.
तुझे कायदे पाळूंक उतार म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेसो. आमी मस्त बटी वाचता. सोम्या तुझे उतार दिवो म्हज्या जिवितान. सोम्याचे उतार हें गावी आमी सोबीत उतार तें. सोम्या तुजे उतार दिवो म्हज्या काळजान. चॅप्टर 119 वर्स 5. म्हज्या पावलांक म्हज्या मेटांक हर एक म्हज्या जिविताचे मेट कश्टाचे जावं बेजाराचे जावं दुखीचे जावं संतोशाचे जावं राटावळीचे जावं बिजी जावं हर एक म्हजे स्टेप मेट म्हजो दिवो जावन आसा. म्हणजे जिविताचो उजवाड म्हाका काळो कातासल्याक दिवो दिता. देखून तें गीत गावी आमी. सोम्या तुजे उतार दिवो म्हज्या जिणेन. अंतकराच्या वाटेर म्हाका उजवाड सांगता ते देवाचे उतार. देवाचे उतार जिवी दिता उजवाड दिता. देवाचे उतार आमकां घटाय दिता. देखून पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांत आमी वाचता अध्याय 1:19. पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांत ह्या शिवाय आमचे मदें दृढपणी स्थापीत जाल्लो प्रवाद्यांचो संदेश जावंक पुरो प्रवाद्यांचो संदेश आमी आयकला. निनेवे प्रवादी जोना प्रवादीन दिल्लें उतार. तुमी त्या संदेशाक चीत दिल्यार दीस उजवाडासर पांच्याचो शुक्र तुमच्या अंतस्करणांनी उदसर काळोखांत प्रकाशतला एका दिव्या बरी ते म्हणयेत. पेद्रूचें दुसरें पत्रांत अध्याय 1:19 म्हणटा. पांच्याचो शुक्र जाता पर्यंत सगळी रात तुमी देवाचे उतार आयकोन जियेल्ल्या मारिफात. कितल्या प्रवादींचे उतार तुमी आयकला. ते उतार तुमी आयकल्ल्या मारिफात पांत्या परसो उजवाड मेळटा पर्यंत तुमच्या अंतस्करणांनी काळोखांत आसल्या एका दिरव्या बरी तो म्हणयेत. देखून देवाचे उतार जावचे ते गीत आतां आमी गावया. सोम्या तुजें उतार जिवी दिता. सोम्या तुझे उतार दिवो मोचे जिणे अंतराचे वाटे मेटा मोच्या आधार सस्निक सोपतो जेवा पासो मनशा रुपीक संसार कायलो उतराण करणे मोग देवासो आमकां तुवें कळीत केलोय. उरलय सोम्या उरलय आतां उतर तुजें हांव आयकतां. उरलय सोम्या उरलय आतां उतर तुझे हांव आयकतां. सोम्या तुजें उतर दिवो म्हजे जिणये अंतराची वाटे मेटांक मोच्या आधार उतर तुझे जिवी दिता वाट सुकलेल्या वाट दाखयता कष्टांतल्या विशेव दिता निराश जाल्ल्यांक चेतन दिता. उरलय सोम्या उरलय आतां उतर तुझे हांव आयकतां. उरलय सोम्या उरलय आतां उतर तुझे हांव आयकतां. सोम्या तुजें उतर दिवो
तुझे जिणिये अंतराचे वाटे मेटांग मोच्या वय मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर सृश्टी दिता, देवाचें उतर जिवी दिता, देवाचें उतर उजवाड सांगता, देवाचें उतर बाचावी दिता आनी आतां देवाचें उतर आत्मीक खाण दिता. द स्पिरिच्युअल फूड म्हणटा आमी. कशें देवाचें उतर आमकां आत्मीक खाण दिता. जेजून म्हळें मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा प्रमाणे जियेता. मनीस केवल खावचें पिवचें जेवचें ह्या वरवीं जियेना, देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा प्रमाणे जियेता. जिविताचो उंडो, जिविताचे उतार आमच्या भावार्थाची बुन्याद. देखून देवाचें उतार आमकां आत्मीक खाण दिता. ताणेल्लो भुकेल्लो लोक जेजूचे उतार आयकोंक आयिल्लो, खंय तावन आयिल्लो, तांकां पळोवन जेजू भिरमत पावता. माथेवाचो वांजेल अध्याय 4 वळ 4 चॅप्टर 4 वर्स 4. माथेवाचो वांजेल. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय, मनीस उंड्यान मात्र न्हय, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. जियेता. तुमी बागी मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर देवाचे उतार हर एका ब्रेस्तार ह्या पवित्र तळार, ह्या ताबोर दोंगरार, ह्या पर्वताचेर देव तुमचे लागीं उलयता. पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान बरयल्ले सगळ्यांचे देवाचे उतार ते देवच जावन आसा. पवित्र आत्मा तुमकां जाणवाय दिता ते उतार आयकूंक. देखून मनीस केवल उंड्या वरवीं जियेना, खाण जेवण पियोवन ना. कितलींशीं जाणां नात, तांकां काम आसा, वेपार आसा, वायवाट आसा, बिजनेस आसा, घरां काम आसा, गोरवां आसा, दूद काडूंक आसा आनी कितें आसा, कारण दितात. पूण तुमी बागी इतल्या राटावळी मध्ये, इतल्या कामामध्ये, इतल्या वेव्हारामध्ये, इतल्या बिझी शेड्युलामध्ये हांगासर तुमी आयल्यात देवाचें उतार आयकोन तुमचें जिवीत करूंक, तुमचें काम सलीस जावंक, तुमच्या कामाक तृप्ती मेळोंक, तुमच्या कामान बिझनेस वेपार वायवटान बरेंपण जावंक बागी तुमी देवाचें उतार आयकोन जियेल्लीं. देखून पवित्र पुस्तकाच्या पुस्तकांत, जाणवायेच्या पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 16 वळ 20 आनी 6 चॅप्टर 16 वर्स 26 कितें म्हणटा. चॅप्टर जाणवाय चॅप्टर 16 वर्स 26. हे परी सर्व जिनसाचें पीक मनशांक पोशण दिना. ह्या परी सर जिन्साचें पीक, जायते जिन्साचें पीक आसा, मनशाक पोशण दिना. बगार तुजेर विश्वास दवरतल्यांक तुजें उतार सांबाळटा म्हूण तुवें सरस्परा तुज्या मोगाच्या भुरग्यांक शिकयलें. जेजू म्हणटा इतलेंच, देवाचें उतार म्हणटा इतलेंच, हांवें सांगलें तें उतार म्हजेर विश्वास दवरतल्यांक, म्हजेर पातयेणी दवरतल्यांक, ह्या पवित्र तळार पातयेणेन भरवशान विश्वासान हें उतार आयकोन बरेंपण जोडी जाय म्हणून, सुटका जाय जाय म्हणून, बरेंपण जायचें म्हणून तुमकां आयिल्ल्यांक हें उतार तुज्या मोगाच्या भुरग्यांक तुवें शिकयल्लें जिवीत दिता. खाण मात्र न्ही, पूण हें देवाचें उतारी आमकां पोशण दिता. हेब्रेमांक बरयलें ते उतरांत आमी वाचता. देखून आमची आत्मीक खाण हें देवाचें उतर आत्मीक खाण. कितल्या मापान आमी घरा वाचता. देवाचें उतर दुसरें पुरो बूक आमी वाचता. दुसरें पुरो आमी नाका जाल्लें आमच्या जिबेन नाका जाल्लें आमी करता, नाका जाल्लें आमी उलयता. कितले देवाचें उतार आमी सांगता. ही जीब दिल्या नाका जाल्लें उलोवंक न्हय, खबरो करूंक न्हय, चाडयो करूंक न्हय, सवयेच्या बळान, पूण ती बरी सवय देवाचें उतार प्रगट करूंक कित्याक समजना.
कितले फावटी ते देवाचे उतार आमकां वायट मारेकार हाडटा, वायट प्रभाव हाडटा. एक सून आनी माय आसली, त्या मायन सुनेक केदाळे पुरपुरचे, केदाळे पुरपुरचे. एक दीस मासली सुटी करून जाल्या उपरांत जेवता आसतना त्या सासू मायक मासली मेळ्ळी. त्या मासलेन ती एक कोवळां आसली. देखून त्या सासू मायन जेवतानाच सांगलें, तुका मासलेची कोवळां काडूंक की जावनात, तुज्या आवय बापायन एंत शिकयलां गे तुका म्हळें. त्या सुनेक इतलें वायट प्रभाव पडलो गे. त्या सासू मायन सांगलें, तुका तुज्या आवय बापायन एंत शिकयलां गे म्हणून. सगळी रात न्हिदवना सुनू. तें सासू मायन सांगलें उतार तिच्या जिवितांत वायट प्रभाव गेले. दीस वेता वेता एंत तिच्या मोतीन ती म्हज्या आवय बापायन एंत शिकयलां गे म्हणलें. आनी एक दीस डिप्रेशनाक गेली ती. जर तर हें एक वायट उतार इतले जिवितांत डिप्रेशन हाडूंक शकलें तर कितलो शर्माव आमी आयकता, कितले रेतेरे आमी आयकता, कितले नियाळ आमी करता, कितले आमी दनपरां 3 वरांचेर सकाळीं ब्रदर प्रकाश आनी खंयचे ताबोर आनी खंयचे म्हणून देवाचे उतार आयकता. कित्याक आमच्या जिवितांत बरो प्रभाव घालिना. हांवें सांगलें मस्त जाणांच्या जिवितांत बदलावण जाल्या. जर तर इतले शर्माव सांगले, वायट करिनाका, तशें करिनाका, खबरो करिनाका, मोसोर करिनाका, दुस्मनाक बक्षी साडयो सांगनाका, इतले सांगून कित्याक बरे प्रभाव घालिना. वायट उतार इतले वायट प्रभाव घालता तर बरे उतार, देवाचे उतार आमच्या जिवितांत कित्याक प्रभाव घालिना. तेंच आमी आतां समजता. देवाचे उतार जीव दिता, जीव आनी क्रियात्मक. देवाचे उतार व्हेरी लायफ एंड व्हेरी एक्टीव, व्हेरी लायफ, व्हेरी एक्टीव. हेब्रेवांक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 4 वळ 12 चॅप्टर 4 वर्स 12 कितें सांगता. देवाचे उतार हेब्रेवांक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 4 वळ 12. देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक. देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मक, व्हेरी लायफ एंड व्हेरी एक्टीव. पाजिल्ले 2 दरींचे तलवारी चड कातरूंक शकता तसले. पाजिल्ल्या 2 दारीच्या तलवारी बरी चड कातून सकतले तसले, बेंडता सकते तसले. प्राण आणि आत्मो, संद आणि हाडांचो सार सयत मेकळे करता पर्यंत विधूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आणि चिंतना तें पारखिता. वय देवाचे उतार 2 दरीच्या तलवारी बरी सगळे मेळे कोटेपण राग द्वेष हगे सगळे कांदून बेंदून दवरता. मनशाचे आंग संद त्या भितर वता. देवाचे उतार मनशाच्या काळजांत असल्या आत्रेक आशा कितें म्हणून समजता. तुमच्या काळजांत मनांत ह्या ताबोर दोंगरार तुमी आयल्यात, ह्या पवित्र तळार तुमी आयल्यात. तुमचे आत्रेक कितें, तुमची आशा कितें, तुमचे तेसामां कितें, तुमची कंत कितें, तुमची बेजाराय कितें, तुमच्या मनांत कितें पुढे आलोचना आसात ते सगळे पारखूंक शकता. देवाचे उतार पारखूंक शकता. इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा आमी. परत लायलो म्हज्या लागीं उलयता उलयतना हांवें ताका एक एकच सांगलें, आरे तूं असल्या पंदड्यांत आसाय, असले बनपासांत आसाय, असले वायटांत आसाय, असले जिणी तुजी येताय. सांगता सांगतना तो म्हणटा तुमकां कशें कळ्ळें फादर. हांवें म्हणलें देवाच्या उतरान हांव तुका पारखूंक शकता. म्हजेच तकी न्हय, देवाच्या उतरांत तूं असो आसाय तसो करताय म्हणून हांव पारखूंक शकता. हें देवाचें उतार तुका तुजें जिवीत कितें म्हणून हांव सांगता. म्हळें म्हाका कांय व्हडली सायकोलॉजी न्हय, पूण देवाच्या उतराच्या बळान हांव पारखूंक शकता तूं कसल्या स्थितीक आसाय म्हणून. देवाच्या उतराच्या सक्तेन
हांव एका घरा गेल्लो त्या देवाचे उतार वाचताना परगड करतना म्हाका कळ्ळें तुज्या इतल्या घरात तेंच्या तिसऱ्या पाक्कासर एक तंबू एक चेंबू तुवें दवरलाय आनी त्या चेंबूंत असलें भस्म असलें परत दवरलाय काण भायर हाड ना म्हणलो तो हांव म्हणलें इन द नेम ऑफ जीजस देवाच्या उतरान हांव तें पारकूंक शकता तुज्या घरा असल्या जाग्यार तें आसा सकल हाड आज देवाच्या उतरांत आमी पारकूंक शकता देवाच्या उतरांत आमी उलोवंक शकता देवाच्या उतरान आमकां कितें जाता आटाविटे देव आमचे लागीं कितें उलयता म्हणून आमी समजूंक शकता पूण देवाचें उतर आसच्या बदलाक दुसरेंच उतर म्हज्या काळजांत मनांत आसल्यार कशें देवाचें उतर पारकूंचें हांवें ना देखून जेजू म्हणटा दोनीर पांय धरूंक जायना तुवें देवाक आनी देवसराक सांगता मोग करूंक जायना देखून देवाचें उतार इजाया प्रवादीच्या सत्तेंत आमी वाचता अध्याय 50 आनी 5 ओळ 10 देवाचें उतार आमची मांडावळ जारी करता आमचे उद्देश आमचे योजन आमचे प्लान कितें आसा ते एग्जिक्यूट करूंक जारी करूंक इम्प्लिमेंट करूंक शकता चॅप्टर 55 वर्स 10 इजाया प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी वाचता इजाया प्रवादीच्या ग्रंथ अध्याय 55 वर्स 10 कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडतात आतां हांवें सांगलें जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन धरणीक वतात आनी ओंपयांक बी दिवंक आनी जेवते आनी मातये पोंद आसले ओंपयांक बियांक दिवंक ते उदक दिवंक आनी जेवतेल्याक जेवण दिवंक दिवंक भूंय भिजयतात सुपळ करतात तातूंत किर्लोंक लायतात आनी हें केल्ले शिवाय पाटी वचना जाल्ल्या शिवाय पाटी वचना आतां इल्लो पावस धरणीक पडलो तो पाटी वचेंत वचना मातयेंत आसलो बियाळो किर्लाता फळ दिता त्याच प्रमाणे हांगासर हांवें सांगलें देवाचें उतार निर्फळ जायना एका कानांत हांव आयकुचें आनी एका कानांत हांव सोडचें न्हय तें देवाचें उतार शेत म्हणल्यार तुज्या काळजान गादो म्हणल्यार तुज्या काळजान तुज्या मनांत रोंबलें तें रोयलेलें तें पडुल्लें तें फळ दिवंक सकाळचें सोंसणीकाय समाधान शांती संतोष रुपांतर बदलावण भलायकी सुडका बाचावी हे सगळें देवाच्या उतरांत हांवें म्हळें त्या तरणाटो बदल्लो आज म्हयन्याक 2.5 लाख रुपया जोडता सदां देवाचें उतार परगट करता 9 मर्डर केल्लो मनीस आज देवाचें उतार परगट करता 15 वर्सांत हांव वडिल्लो सिगरेट तो आज सिगरेट सोडून देवाचें उतार परगट करता एक गर्भ नातल्ली कितल्या वर्सांत हांव वांजडी आसली ती स्त्री 12 वर्सां उपरांत जिवितांत एक भुरग्याचें फळ देखता कॅन्सर पिडेक वळख जाल्ली एक स्त्री देवाचें उतार सदां आयकल्ल्या वाचल्या मारिफात तिची पिडा हांव सुटका जोडता 4th स्टेजीर आसली ती आज संपूर्ण तरान नॉर्मल गूण जाता कितल्या जाणाच्या मनशाच्या जिवितांत देवाचें उतार जीव दिवंक शकता बदलावण दिवंक शकता आनी उजवाड दिवंक शकता पारंपार रुपांतर दिवंक शकता तें देखून तें देवाचें उतार उद्देश जारी करता कितल्या जाणांक काम मेळना विजा मेळ्ळ्या प्रमोशन मेळना सैरीक लाभल्या हे पुरो देवाच्या उतरां मारिफात देवाच्या उतराची आवंडी देवाच्या उतराची आशा आमकां बरें करता वैमोगाच्या भाव भयणीनो माथेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता अध्याय 24 वर्स 35 सस्नीक जिवी दिता आज आमकां आमी आयकले कश्टांत येयल्यांक बुजवण हाडता आनी मरणांत असल्यांक सस्नीक जिवी दिता ते देवाचें उतार सस्नीक जिवी दिवंक शकता इटर्नल लायफ आकाश आनी भूमी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची ना भूंय काम जातलें सुनामी येतले वारे वादळ येतले भूमी आकाश सरतली पूण जेजूचें उतार आखेर जायना भूमी सरतली आकाश सरतली म्हजी उतरां नास जावची नात
जेजून म्हणा कस्त जातलें न्हू वजन वयतलें न्हू म्हजे सर्सी येया हांव तुमकां विशव दितलो. पवित्र पुस्तकाचे एकच एक उतार माजून वेचना. पवित्र पुस्तकान देवान कितें म्हणा जेजून कितें म्हणा ते पटिनाय ते सात्वीक उतार ते सताचे उतार ते नाश जायना पोटी मारिना भियेनाकात म्हणा जेजून 365 की चड पावटी म्हणा पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता भियेनाकात. आज आमी मानता कितें म्हजी उतरां तुमचे ते आसात वयतर जाल्यार तुमी मागा तुमकां मेळटलें सोदा तुमकां लाभतलें बोडया तुमकां उक्तें जातलें. कितल्या अपुरबेची उतरां जेजून म्हळ्यार बुजवणेची उतरां धैर्याची उतरां बळ दिवची उतरां गूण जावची उतरां तुमकां दिल्यात. तुमच्या माथ्याचो केस लेगून मेजून दवरला भियेनाकात जेजून म्हणा. पूण आमकां आज दुबाव आमकां भिरांत जायते ह्या दिसांनी कावन्सिलिंगाक घेतात बे भुरग्यांत व्हडा पर्यंत एका तराचे एंग्जायटी एंड फियर हे 2 संगती सोडून गेल्यात आज ना भुरग्यांत व्हडा पर्यंत. पूण देवाचे उतार आज जिवी दिता वखद दिता. किर्तनांत आमी वाचता 100 परत्यान सेम 119 वर्स 89 पळया कितले चॅप्टर 5 म्हळ्यार 5 सुरू जातात किर्तनांत 5 89 पर्यंत तुमी वाचा. आज तुमकां जिवी दितले सुटका दितले बरें दितले. किर्तन 119 वर्स 89 कितें म्हणटा सर्वेस्परा तुजें उतार ससनाक तकता सर्गा भाशेन तें तीर आसा. सर्वेस्परा देवा तुजें उतार ससनाक तकता आमकां संपूर्ण तरान परमनंट शाश्वीत तरान तकता. सर्गा भाशेन तें तीर आसा. सर्गा भाशेन सर्ग ना म्हणून न्ही सर्ग आसा हें तीर आमचो बावडत आसा सर्ग तशें तीर करता तें उतार जिवी दिता. तर मोगाचे भाव भयणीनो आमी हांगासर हें देवाचें उतार आयकोवच्याक आयिल्ल्याक देवाचें उतार आत्मीक तरान दूद आनी वाडवळ जावंक फावो करता. स्पिरिच्युअल ग्रोथ म्हणटा हांव आमी. आज जायते जाण रेतेरेक वतात मागणे वतात आमी म्हणटा दनपार 3 वरां ब्रदर प्रकाशाचे आनी ब्रदराचे आनी तांचे उतार आयकता म्हणटा हांव. ते स्पिरिच्युअल ग्रोथ स्पिरिच्युअल वारफेअर इन ऑर्डर टू फायट अगेन्स्ट स्पिरिच्युअल वारफेअर आत्मीक झुजांत झुजोंक त्राण आनी बळ मेळचें ते देवाचे उतार आमी आयकता. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 2 कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 3 वळ 2 आमची आत्मीक वाडावळ जावंक देवाचे उतार कशे आदार दिता गे म्हणून. देखून अध्याय चॅप्टर 3 वर्स 2 कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र. ब्रदर लॉरेन्स मेळ्ळें जाल्यार वास. देखून तुमकां हांवें शेत दिलें ना बगर दूद दिवन वागयलें कित्याक शीत जेवंक जिरोवंक त्राण तुमकां नातलें. आतां जाल्यार तें शीत जेवल्यार तुमकां त्राण ना. आजुनूय तुमी मनशा सायंबाच्या थळार जियेतात. तुमच्या मदें झगडी मोसोर आसा सर. तुमी आनिकी रक्तमासाचे मनशा सायंबा प्रमाणे तुमी जियेतले म्हूण जाणें न्ही. पळया तुमी जेवल्ले तें शीत तुमकां जीव दिवंक शकचें ना कित्याक तुमी रक्ता मासा प्रमाणे जियेतात देवाच्या उतराच्या बळान नात. देखून रक्त मासाचे तुमी जाल्ल्यान तुमचे ते मोसोर तुमचे ते झगडी तुमचे ते लढाय तुमचे ते वद्दू वारांट आसा. पूण पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियेता जाल्यार तुमचे ते सस्नेकाय समाधान शांती मोग एकवट बोळेपण सादेपण कालतेपण विधेयपण पवित्र आत्म्याची सगळीं फळां तुमच्या जिवितांत आसात. कोणातय आसा देवाचे उतार आयकोन पळिल्ल्या मरे फात आत्मीक वाडावळ म्हणते तुमी स्पार्किया
तुम्ही खंयच्याच थळार आसात तुम्ही परकिया आमी पळया इतले रेतेरे वेता इतली मागणी आयकता इतलो तेर्स करता इतले आमी दैवीक तेर्स करता सदां देवाचे उतार सकाळीं दनपारां सांजेर वाचता परगडता कितेंय बदलावण जाल्या गे देखून देवाचे उतार म्हणटा सांब पाऊल तिमोथीक बरयल्या त्या पत्रांत तुज्या ल्हानपणार तावन तुज्या बाळपणार तावन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरयल्लें तें उतार जीव दिवंक तारण दिवंक सुडका दिवंक आत्मीक बरेंपण दिवंक सुखी केल्ल्यांक तितवंक आदार दिता ह्या मनिफात पुर्तो प्रवीण भक्त तूं जालाय तुज्या बाळपणार तावन बुधी प्रकाशतावन तुमी आमी हांवें कितले रेतेर आयकल्यात कितले शर्माव आयकल्यात कितले शर्माव आयकल्यात आमी कितें पुढे म्हणजे तें बळपण जालां गी रुपांतर जालां गी बदलावण जालां गी या त्याच मनशा साईबा प्रमाणे रक्ता मासा प्रमाणे आमी आसाव गी या बरेंपण जालां आनी कितले दृश्टांत दिले तुमकां तें जावन आसा देवाच्या उतराचो प्रभाव देवाच्या उतराच्या प्रभावान आज सांत आगोस्तीन 16 वर्सां बंदडेंत आसलो बंदपांत आसलो कोट्यापणांत आसलो अनैतीक संबंधाक वळख जावन चेरको भुरगो जाल्लो ताका एका आवयच्या मागण्या वरवीं एक दीस तोटान तो वेता आसतना पवित्र पुस्तक ताका मेळ्ळो उक्तो आसलो रोमाकारांक बरयल्लें तें पत्र आनी तें अध्याय 8 ताणें तें पळयलें वाचलें रातीच्या कामाक पाठ करया उजवाडाची कावाच्या नेश्या ताका पळयलें चिंतलें ताणें रातीची कामां परत्या परत्याक ताणें रिपीट केलें रातीचे कामां पाठ करया आपणान चिंतलें 16 वर्सां जावन हांव रातीच्या कामांत आसां पाताक करनासा बंदडेंत आसां ताका गिल्ट फिलींग जालें ताचें तें कांतवणी जाली धांवलो तो जेरोमा लागीं कुमसार जालो मीस आयकलें आनी ताचे उपरांत शर्माव आयकलो बदलावण जाली परिवर्तन जालो देव इतलो आपुर्बेचो काकुळदार देव ताचे ते काकुळदार केले देवाच्या उतरान बदलावण जाली याजक जालो बिस्प जालो पवित्र सभेचो वर्तो दोतोर जावन आसा भाग्यवंत आगोस्तीन कितल्या जाणांच्या जिवितांत जावंक पुरो इग्नेशियस लॉयला जावंक पुरो फ्रांसीस सावेरे जावंक पुरो फ्रांसीस आसिसी जावंक पुरो मदर तेरेसा कितल्या सांताच्या जिणयेंत बरेंपण जालां कितलेशे अन्नाडी अनैतीक बंदड बांदपासत आसले मनीस आमच्या समाजांत आसात देवाच्या उतरांत बदलावण जाल्या पिडाशिडा गूण जाल्या घरांत बरेंपण जालां घराणें बांदलां हें सगळें देवाच्या उतराचो प्रभाव देखून आमी उबे रावया मोगाच्या भाव भयणीनो आनी एक फावटी कंटिन्यू करया देखून देवाचें उतर आयकूंक आयिल्ल्या ह्या वेळा पवित्र आत्म्याची कृपा मागया त्या देवाच्या उतराच्या सक्तीच्या बळान आमचें जिवीत नंदन जावंक बळवंत जावंक खरेपणी जियोंक आमची पिडाशिडा गूण जावंक आत्रेक आशा घेवन आमी सांत लोरेसाच्या पवित्र तळार आयल्या सांत लोरेसाच्या जिवितांत देवाचें उतर आयकून पळयल्या मारिफात आज तो वर्तो जालो आमच्या जिवितांत भाग्यवंत जिणी जियोंक आदार जावं दी ह्या स्थळार आयिल्ल्या आमच्या आत्रेक घेवन आयल्या ते देवाच्या उतराच्या उजवाडान आत्मीक खाणान आमचें जिवीत नंदन जावं आनी आमचेर उजवाड फांको म्हणून आमचें घराणें बरें जावं दी आमच्या युवा जणांचेर आमच्या भुरग्यां बाळाचेर ते जिविताचे उतार सदांच वाट आदार दिवं दी बंदडेन बांदपा जाता आशिल्ल्या जायत्या लोकांक हें देवाचें उतार आदार जावं दी जिवीत दिवं दी बरें घराणें बरें कुटुंब बांदूंक समाधान शांती दिवंक बरी घोव बायलां जावन जियोंक बरें कुटुंबां जिवीत जियोंक बरी जिवीत जियोंक पिडेंत कश्टांच्या लोकांक कश्टांत बंदडेंत आसलेल्या लोकांक जिवीत दिवंक हें देवाचें उतार आदार जावं दी दिवो जावं दी मेलफंक्त जावं दी प्रभाव घालूं दी म्हणून आतां आमी मागया त्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया जिविताच्या उंड्या जिविताच्या उतरांत हांव आमची कुटुंब बरें जावं आमचो भावार्थाची बुन्याद घट जावं आमच्या जिविताचेर येवचे सगळ्या कश्टांचेर झुजोंक बळ आनी त्राण त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आतां आमी मागून घेवया पेल्या खातीर माग हेरां खातीर माग ह्या आमच्या संवसारा खातीर माग भारत देशा खातीर माग जायतो लोक ह्या पवित्र तळार मागोंक येता सांत लोरेसाच्या वर्त्या मागण्याच्या मजतीन त्या देवाच्या उतराच्या काकुळतीन आमकां बरेंपण जावं दी
सुटका बाचावी समाधान शांती मेळो दी पिडा शिडा गुण जावं दी आमच्यो गरजो आमची तान भूक थांबोव दी म्हणून त्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देव ये आमचे तो देव ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचे तो देव ये आमचे तो देव ये. Come Holy Spirit with your mighty power. लाभोय आमकां तुजी कृपे देणी लाभोय आमकां तुजी कृपे देणी बोळा दिकर आमची अस्कतची नी बोळा दिकर आमची अस्कतची नी बोळा दिकरची नी पवित्र पे सागोरा आमचे देव. Come Holy Spirit देवाच्या पवित्र आत्म्या आम्हा समेस्तांचेर देवून ये बोळ दिवच्या सकत दिवच्या धैर्य दिवच्या सुटका दिवच्या बरें करच्या देवाच्या उतराची जाणवाई दिवच्या देवाच्या उतराची सकत बोळ दिवच्या देवाच्या आत्म्या हर एकल्यांचेर देवून ये. तो देव ये कुटुंबांची येव कामी माया मोगान कुटुंबाची येतात माया मोगा लालेवून मागता लाभय तुझी कृपा लालेवून मागता तुझी आमच्या कुटुंबान समाधान शांती येवंक लाभोय तुझी आमच्या भुरग्यां बाळांक युवा जणांक आदार मेळोवंक आमच्या गौ बैलांमध्ये समाधान मेळोवंक आमच्या कुटुंबान दिसपडतो ग्रास मेळोवंक आमच्या कुटुंबाचेर देवून ये. आमचे तो देव वौरुंग दैवीक शेतांनी स्वार्थ मोनान वौरुंग दैविक शेतान निस्वार्थपणा तेलाय आमकां आज जेजूच्या उतरान तेलाय आमकां जेजूच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान जेजूच्या मोगान बरोवंक त्या पवित्र आत्म्याक धाड. पवित्र आत्म्या कृपे Come Holy Spirit, येसुवे आमचे तो देव ये आमचे तो देव ये आमचे तो देव ये आमचे तो देव ये. हालेलुया 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 हला 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 ये देवाच्या पवित्र आत्म्या देवून ये आम्हा समेस्तांचेर हांगासर हजर आसल्या साल लोरेसाच्या भक्तिकांचेर भावर्थ्यांचेर तुझ्या उतरान गुण कर जेजू येसुवे mighty power of Jesus heal them touch with the mighty power heal them देवाच्या पवित्र आत्म्या सुटका दी बाचावी दी बरें कर गुण कर तुझ्या नावान तुझ्या सक्तेन तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरें कर येसुवे जेजू 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 येसुवे येसुवे हालेलुया हाला बला 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 हाला बला 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 हालेलुया 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 हे देवाच्या पवित्र आत्म्या या जाग्याचेर येवच्या हर एकाचेर देवून ये आम्हा समेस्ताचेर देवून ये आमच्या योजनेचेर आमच्या कामाचेर आमच्या वावराचेर आमच्या पिढेचेर भलायकी दिवंक समाधान दिवंक शांती दिवंक सुटका बाचावी दिवंक तुझा आत्मा धाड तुझ्या विश्वासान आमकां गटाय दी बोळ दी सकत दी सगळ्यां बरें कर टच विथ द मायटी पॉवर येसू जेजूच्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन सगळ्यां बरेपण जावं दी गुण जावं दी बरी भलायकी मेळो दी समाधान शांती मेळो दी मागोवंक सांगले हर एकल्यांचेर बरी भलायकी मेळो दी समाधान शांती मेळो दी हालेलुया हालेलुया
Hala bala 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 bala. Yes, mighty power of Jesus. Heal us with the mighty power of Lord. Yes, आमका बरे करे, आमका सुटका दी बाचविली. तुझ्या उतराच्या सत्तेन, पवित्र आत्म्याच्या बळान, आमच्या नामसमेस्तांचे, आमच्या कामा योजनाचे, अंगसर असल्याचे, तुझ्या आत्म्याच्या सत्तेन बरे गुण कर. Touch them, heal them, heal them, heal them, Lord, touch them. Hallelujah, 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 hallelujah. तोडल्या ताळ्यान, ताळयो पेटोन देवा करसिया. Thank you, Jesus, praise you, Jesus, adore you, Jesus, love you, Jesus. Hallelujah, 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 amen, 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 amen. धीमी गलियां जेजूचो आशीर्वाद जोडया. आम्ही प्रत्येक तरान ह्या तळ राहिल्या सांत लोरेस आमच्या खातीर ह्या घडये मागता. तो प्रसन्न जातलो आमच्या मागणी. मोरी माय गिया सैबीण पळणाऱ्यांची मार्गदर्शक. आमची मागणी या पवित्र तळार विंचून काडल्या जाग्यार देवान मिसलेल्या या पवित्र सुवाळ्यार या ताबोर दोंगरार ताचे उतार आयकोंक गायिल्ले आमकां आमच्या काळजा मोनाच्या आत्रेक पारखूंची सकत आसा त्या आमकां बरें जावं आशिर्वाद जावं. हर एकल्यांचेर आशिर्वाद मागून घेवया. घालुया येद्या व्हडा सक्रामेंताक. येद्या व्हडा Sacramenta sostang naman koruya Purvila त्या rupa butla no purity atarya Solvon vecha ascut vishvya Bhavartache bol divya Zashe bapak tashe puta Ullasani stutiza Putri Mahima Sasna sasna Ekastalya Hasita Duga dugay spirita Samasami na varta Amen. तुया ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टान सुगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या या भोव पवित्र मेस्तरांक आमी मान धरतना तुझ्या कुडींत की जिवी जिवंक आमकां फावो कर. तुझ्या उतरान आमकां घटाय दी, बोळ दी, आत्मीक काण दी. जिवीत फांकय उजवाड फांकय तुझ्या उतरा मारिफत आमच्या काळजा मोनाच्या आत्रेक समजोन तुझ्या आशिर्वाद आमकां आनी आमकां हर एकल्यांक तूं लाभय. हे मागणे आमी करता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. Amen. Utar तुझे ऐकूंक आशेता सोम्या तुका घेवंक हांव लालयता वेदीसशी येवन तुझ्या देवळांत वागयता सोम्या तुझे थंय हांव एकवटता नमन सोम्या नमन तुका जेवणाक तुझ्या दृढ कर म्हाका नमन सोम्या
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसूं. या पवित्र तळार देवान विसलेल्या जाग्यार देवाक सोदून आमी आयल्या. कोण देवाक पळोवंक कात्रेकता तांकां देव खंडीत मेळटा. नितळ काळीज नितळ मनान देवाक पळोवंक कात्रेकता तांकां खंडीत देव पळोवंक मेळटा. फाटल्या जायत्या वर्सांतावन ह्या पवित्र तळार देवाची काकुळत देवाचो मोग सोदून आयिल्ल्यांक सांत लोरेसाच्या मजतीन ताची ससयन ताच्या मध्यस्थपणाकाल देवाक सोदून आयिल्ल्यांक ह्या तळार देव लाभला. देव पळोवंक मेळ्ळा. देवान बाचावी दिल्या. देवान सुडका दिल्या. देखून आज देवाक सोदून आयिल्ले आमकां ताची काकुळत लाभच्या खातीर आमी मागया. देवाक पळोवंक कात्रेगन आयिल्ले आमकां हें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमची काळजां मनां नितळ करया. कितेंय आमचें तें सूख आसा जाल्यार तें देव भोगसूं दी आनी नितळ काळजान सर्वेस्परा देवाक हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. हांव पातकी सर्पदिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो उजगणे अवसरान सांगता मनान चिंतून तोंडान धरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. या पासून बग्या सदां संकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां सस्नाचें जिवीत फावो करूंक. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुट Cristo kakut ke Cristo kakut ke Somiya kakut ke Somiya kakut Mahima 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 Deva Unsari Ani Shanti ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका करता सोमियाचे सु क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू Krista जेजू
ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 आमेन. प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवंक भाग्यवंत लोरेसाक दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावन रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून मोहिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ असो मोग आमच्या काळजांनी वाडय. ताच्या पावलांनी सोलोंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. हग्गाय प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. दारियूस रायाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा हग्गाय प्रवाद्या उदेशी शेयल्तियेलाच्या पुता जेरुबाबेलाक, जुदाच्या राजपालाक, जेहोजादाकाच्या पुता प्रधान याजक जोशवाक सर्वेस्पराचें उतर पावले. दळबराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हो लोक सांगता सर्वेस्पराचें मंदीर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावोंक ना. तेन्ना हग्गाय प्रवाद्या उदेशी सर्वेस्पराचें उतर पावलें. मंदीर पाड पडलेलें आसता तुमी सुंदर घरांनी रावचो वेळ हो गाय. तर आतां दळबराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां कितें घडटा ताचे विशीं चिंतून पळया. तुमी भरपूर वमतात पूण भोव थोडें लुंवतात. तुमी जेवतात पूण तुमचें पोट भरना. तुमी पियेतात पूण दादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात पांगरतात पूण तुमकां ऊब मेळना. आनी जो वावराडी कांय इल्लें जोडटा तो तें पिंजलेल्या पोत्यान घालचे खातीर जोडटा. दळबराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां कितें घडटा ताचे विशीं चिंतून पळया. दोंगराचेर वसा, रुखाड हाडा आनी मंदीर नव्यान बांदा. तेन्ना तें म्हाका मानवतलें आनी थंय म्हाका महिमा मेळटली. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आपल्या लोकांतय सोमी संतोस्ता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोस्ता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांचे सभेन ताची होगळी गाजया. इस्रायेल आपल्या रसनारा थंय उल्हासू. सियोनांत आसलेली आपल्या राजा थंय संतोषू. आपल्या लोकांतय सोमी संतोस्ता. नाच खेळ करून ताच्या नावाची स्तुती करू. वियोल विण्यार संगीत करू.
सर्वेस्पर आपल्या लोकांत संतोष पावता. दुबळ्या धाकट्यांचे तो तारण करता. आपल्या लोकात सोमी संतोषता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैता पासत संतोष पावू. मांद्रेर न्हिदोन आसतनाय उल्हासाचे उद्गार ते सोडून आपल्या देवाची वाखणी तांचे जिबेर आसूं. ताच्या सर्व भक्तांक हिस्स जावं महिमा आनी वडवी. आपल्या लोकात सोमी संतोषता. आपल्या लोकात सोमी संतोषता. Alleluia, 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 Alleluia. हावंसवाड हावंसत हावंस जिवीत म्हणटा सोमी. म्हजें परिफात केल्ल्या शिवाय कोणाचे न्ही बापाशी वचूंक जायना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी घडल्या सर संगतीची खबर हेरोद उपारायाच्या कानान पडली. तेदवा ताका ताचे विशयान कितें चिंतचें म्हणून कळ्ळें ना. कारण थोडे जण जुवांक जिवांत उठयला आनी हेर थोडे एलिया दिश्टीक पडला आनी थोडे पुर्विल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवांत जाला म्हणटले. पूण हेरोद म्हणलो जुवांचें सीस हांवेंच कापयलें तर हो कोण जायत हाचे विशयान कितें सकण हांव आयकतां. देखून जेजू खुद्द पळोवंक तो आशेतलो. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, जेजू बरें करीत गेलो. 3 वर्साच्या त्या परगट जिणेर देवाची खुशी करूंक ताणेल्लो भुकेल्लो जेजू म्हजी तान म्हजी भूक जावन आसा देवाची खुशी करचें म्हणालो. देवाची खुशीत करचें म्हजी तान म्हजी भूक. त्या खातीर हांव आयलां आनी त्या खातीर हांव परगट उलयलां आनी हेंच जेजून केलें. पातक्यांक ताणें बक्षिलें, अपराध्यांक ताणें माफी दिली, कुड्ड्यांक ताणें दिश्ट दिली, तोंट्यांक ताणें सलाशें केलें, मेल्ल्यांक ताणें जीव केलें, देंवसरांक ताणें दायंडयलें, वारें वादळ ताणें रावयलें. ताच्या एका उतरान पिडेस्त बरें जालें. कुड्डे पळय लागले, मोडे उलोवंक लागले, देंवसार धांवले,
आनी मेल्ले जीव जाले. ताच्या एका उतरान देवाची महिमा परगट करूंक काना नगरी लग्न माटवान उदक कसलें वायन ताणें केलें. 5,000 लोकांक 2 मासल्यांनी 5 उंड्यांनी ताणें वाडलें. दर्यान तो चल्लो, देवाची महिमा ताणें परगट केली. आरीच्या पिडे घराक बरें केलें. मेल्ल्या लाजराक ताणें जीव केलें. विधवीच्या पुताक ताणें जिवंत केलें. देवाची महिमा ताणें परगट केली. हें सगळें हेरोदाच्या कानान पडलें. हेरोद उपाराय, कोण तो जावीत? हांव तूं श्रेश्ठ राय, पूण म्हाका विरोध वेतलो या? हांगासर राजवट किसलो येतलो या? हें पुढं अजापा करतलो को कोण? जेजू म्हणून तो चिंतूंक लागलो. थोडे ताचे लागीं म्हणाले तो जावन आसा जुआंव बावतिस्त परत उठोन आयला. आनी थोडे म्हणाले एलिया प्रवादी परत आयला. आनी थोडे म्हणाले प्रवाद्या पैकी वर्तो प्रवादी आमचे मदें आयला. येयन ताच्या कानांत पडलें. ताची अंतस्करणाची कांतवणी जाली. ताणें कित्याक तो पातकांत आसलो, खोटेपणांत आसलो, अनैतीक संबंदांत आसलो, आनी ह्या खातीर ताणें जुआंव बावतिस्ताक जिवेश मारलें. ताणेंच आज्ञा दिवन ताच्या मुखारच जुआंवची तकली कातरली. हें सगळें तो जाणा आसलो. ताका कसट ताची कांतवणी आसली. आपणाची सूख दाखयल्या खातीर, आपणाचे पाताक दाखयल्या खातीर, आपूण दुसऱ्या बायले लागीं संबंद दवरलें तें जुआंव बावतिस्तान सांगल्या खातीर जुआंवची तकलीत कापली. हें तो जाणा आसलो. आनी एका तरान ताका भितर भितर कांतवणी जातली. गिल्ट कॉन्शियन्स जावंक पुरो या परप्लेक्स कॉन्शियन्स जावंक पुरो या एका तराची भियंत ताच्या मनांत आसली. हें सगळें आयकतना वो चिंतूंक पडलो वो कोण जावेत? वो जेजू म्हळ्यार कोण? जुआंव बावतिस्त गी, एलिया प्रवादी गी, या आनेकलो प्रवादी गी, या आनेकलो कोण? ह्या खातीर तो आऊंड येतलो जेजू कोण म्हणून. जावंक पुरो ताचे कॉन्शियन्स कितें सांगता, ताची कोशेड कांतवणी जावन कितें सांगता, एकच ताका जिवेशी मारूंक. आपणातय तो राज करतलो, आपणाचेर राज करतलो. होस्सू जावी येतगी म्हणलें चिंता पासून जेजूक जिवेशी मारूंक तो आशेतलो गे. ह्या कोण तो जेजू? ताका पळोवया. नीज आशा ताची आशिल्ली गे. हे ताच्या कांतवणेक सरी जावन आमी उलोवयेत. मोगाच्या भाव भयणीनो, जुआंव बावतिस्त हाका जिवेशी मारलें वय. तो परत उठून आयला गे म्हणलें ताचें चिंताप जावन आसलें जावंक पुरो. पूण हेरोद राय आऊंड येता, आशेता, ताण येता कोण वो जावंक पुरो. हर एका मनशाक एक आशा आसा वय. हर एका मनशाच्या जिवितांत आमी पळयता आशा आसता. पूण जल्माच्या आवयच्या गर्भांत तावन सान फ्रांसीस, आमचो पापा फ्रांसीस म्हणटा अमोरिस लेतिशिया त्या विश्वपत्रांत, हर एक स्त्री आवय जावन गर्भ सांबाळतना तिच्या गर्भांत पयलो येवचो देवाचो स्वास, देवाचो उस्वास, देवाचो आत्मो, देवाचो जीव पयल्या आवयच्या गर्भांत एका स्त्रियेंत उपजाता, जल्माता. ताच्या उपरांत सगळे भाग एका कुडीचे जावंक पुरो ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर सगळे विश्वे मागीर वाडटात. पयले येवचो देवाचो स्वास, देवाचो आत्मो हर एका मनशाच्या जिवितांत, जिवनांत, बॉडी शरिरांत आसा. जर तरी शरीर
दुसऱ्या एका शरिराक आशेता जाल्यार मनशाचा इमा प्रमाणे पूण देवाचो आत्मो आमच्या कुडींत आसलो, तो देवाचो आत्मो, तो देवाचो स्वास, तो देवाचो जीव देवाक आत्रेकता, देवाक आशेता. आमी आतां सांगले ते देवाचे उतार, देवाचे उतार आयकोंक आशेता. आमोस प्रवादी म्हणटा, एक मनीस तान येता बागेता, एक मनीस तान येता न्हंय उदका खातीर, एक मनीस भुकेता न्हंयच जेवणा खातीर, बागर एक मनीस तान येता आनी तशेंच आशेता या भुकेता देवाच्या उतरा खातीर, देवाक पळोवच्या खातीर, देवाच्या उतरा खातीर, देवाच्या पळोवंक, देवाक पळोवंक या देवाच्या उतरा खातीर तान येता, भुकेता म्हणटा आमोस प्रवादी. एक मनीस, खंयचोय तो मनीस जावं, त्या खातीर पर्वताक वेता, त्या खातीर खंय रेतेरेक वेता, त्या खातीर खंय पूण शेताक वेता, देवाच्या उतराचो सावास जोडूंक, या देवाच्या दैवीकपणाचो सावास जोडूंक, या देवाच्या मोगाच्या काकुळतीचो अनुभव जोडूंक. पण हांगासर हेरोद्राय कितें आशेता? नीज जेजूक पळोवंक आशेता गिया, नीज जेजू कोण म्हूण पळोवन ताका जिवेशी मारूंक आशेता? ते आमी समजून घेवचें. आमच्या उतराक सरी जावन जाकेव परगट पातकी आसलो, सुंकागार, ताका सगळे पातकी म्हणून वळयताले. कित्याक आसच्या चड लंच तो घेतलो, वसूल करतलो. ताका परगट पातकी म्हण चिंतले. जायते कामिशान तो काणयतलो, जायते मांडोपण ताणें पयशे केल्ले. तसल्यांक परगट पातकी म्हणटले, विंगड तरान पळयतले, कीळ दृश्टीन पळयतले. तसलो वो सुंकागार जाकेव जेजूक पळोवंक आशेता. ताची आशा कसली जावीत? देखून तो पळोवंक धांवता. जेजू येवची वाट जाणा जावन पळोवंक पळयतना थंयसर लोक आसलो. लोकांच्या जणा निमती ताका पळोवंक जावना. या तो मोटव्या कास्ताचो जाल्ल्यान ताका कोणेय भितर सोडूना. या तो पातकी जाल्ल्यान तूं पाटी वच म्हूण धांवडेलें जावयेत. देखून तो जेजूक पळोवच्या आशेन रुमडीच्या रुखाक सोडटा आनी थंयसर जेजूक पळोवंक तो आशेता. ताची आशा, ताची तान, ताची भूक जाणा जाल्लो जेजू, जेजूची दिस्त ताचेर वेता, जाकेवाचेर वेता. आनी जेजू म्हणटा, जाकेवा सकला देव, जाकेवा सकला देव. हे एक उतार ताच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक शकता. लुकाचो वांजेल म्हणटा, जाकेव वयर सोडटना ताचें तें अहम, सेल्फिशनेस आसलें, स्वार्थ आसलो, हांकार आसलें, वडपण आसलें, ग्रेस्त म्हणलें चिंताप आसलें. पूण लुकाचो वांजेल देवाचें उतार म्हणटा, देवाचें उतार आयकल्लेंच, जाकेवा सकला देव म्हणलें आयकल्लेंच ताचें तें खालतेपण येता. देवाचें उतार म्हणटा लुकाच्या वांजेलान, सारारा देंवता तो, वेगी देंवता. आनी जेजू लागीं येवन बागोवन कालतेपणी जेजूक नामान करता. त्या उतराक सरी जावन जेजू म्हणटा, जाकेवा आज म्हाका तुमगेर येवन रावत जाय. आयच्या दिसा तुज्या घरा बादशावी येयल्या. हे उतार आयकल्लेंच ताच्या जिवितांत प्रभाव घालता, बदलावण हाडूंक शकता. तो म्हणना तूं येनाका, हांव पातकी. पगार तो म्हणटा, सोम्या हे उतार ताच्या जिवितांत बदलावण हाडूंक शकता. जेजूक पळोवंक आवडलेलो आशिल्लो तो हांवें कोणायकी लॉन्च केलां जाल्यार, हांवें कोणायकी नश्ट केलां जाल्यार, हांवें कोणायकी लुकसाण केलां जाल्यार, हांवें कोणायचें फारलां जाल्यार, मोस केला जाल्यार म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव फारीक करतां. रेस्टिट्यूशन म्हणटात ताका. हांवें कितें अन्याय आनीत केलां वय जावंक पुरो, हांव ताका म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो दितां. दॅट इज ट्रान्सफॉर्मेशन, परिवर्तन, बदलावण, देवाच्या उतराची बदलावण.
हांवें म्हळें तूं नो मर्डर केल्लो. तो म्हणलो म्हाका हांवें इतले करोडांनी केला फादर, एक पयसो म्हाका नाका. दॅट इज ट्रान्सफॉर्मेशन, बदलावण. आयच्या दिसा म्हाका तुमगेर येवन रावसय. पूण हेरोदाची आशा ती जावन आसली ना. हेरोदाची पयलो राय हेरोद राई, ताका जेजूक पळोवंक मेळों ना. ताणें तेगा रायांक धाडलें, तेगा ज्योतिशांक धाडलें, पळया. ताका जेजूक पळोवंक मेळों ना. बाळका जेजूक ताका पळोवंक मेळों ना. कित्याक ताच्या मनांत नितळ निर्मळ नातलें ताचें मन. बाळकांक ताणें जिवेशी मारलें. 2 वर्साच्या बाळकांक ताणें जिवेशी मारलें. चेडक्या भुरग्यांक जिवेशी मारलें. आनी ह्या रायाकी, जेजू रायाक त्या बाळकाक जिवेशी मारूंक ताचें आलोचन जावन आसलें. त्या देखून ताका जेजू पळोवंक मेळों ना. ताचें मन नितळ नातलें. देखून 8 भागींत आमी वाचता माथेवाचो वांजेल अध्याय 5. कोणाक देव पळोवंक मेळटलो? कोण नितळ मनाची, नितळ काळजाची, तांकां देव पळोवंक मेळटलो. हेरोद रायाक पळोवंक मेळों ना. ह्या उपरायाकी ताका पळोवंक मेळों ना. जेजू निमाणें पळोवंक मेळ्ळो त्या 12 वरां राती ह्या उपरांत जेजूक निराप्रदी करना अपराधीच्या जाग्यार उबो केल्ल्या वेळार हेरोद राय ते आसता. पूण पयलें ताका जेजू पळोवंक मेळों ना. ताची कोशर्दाची कांतवणी आसली. आज जायते फावटी आमकांय कोशर्दाची कांतवणी जाय मोगाच्या भाव भयणीनो. कोशर्दाची कांतवणी जाल्ल्या शिवाय बदलावण जायना. जाकेवाच्या जिवितांत बदलावण जाली देखून जेजू ताका बाच्यावी हाडून येयलो. आज आमचे ते पाश्चात्ताप नांवान आसता शिवाय, रिपेंटन्स म्हणटा हांव, परिवर्तन जायना. पाश्चात्ताप पावल्ल्या शिवाय आमकां जेजू पळोवंक मेळना. देखून देवाचे उतार आमी आयकता. कोण एकलो मनीस आपले पाताक वळखता, पाश्चात्ताप पावता, ते जाल्यार सर्ग संतोष पावता. देव तांकां पळोवंक मेळटा. आज आमची कोशर्दाची कांतवणी ह्या पवित्र जाग्यार आयिल्ले आमकां देवाक पळोवंक आमी आयल्या. देवाच्या मोगाचो अनुभव जोडूंक आयल्या. सांत लॉरेन्साच्या मजतीन देवाची काकुळतीचो अनुभव जोडूंक आयल्या. नितळ मन, निर्मळ मन, कुमसार आमी जाता. त्या देखून कुमसारां दवरल्या हांगासर. कुमसार जायनासतना सदांच्या बळान आमी हांगासर देवाक पळोवंक मेळ्ळ्या, देव पळोवंक मेळना. आमच्या पाताक वळखल्या शिवाय, पातकाचे संस्काराची प्राजिताची रीत चलयल्ल्या शिवाय, पाश्चात्ताप पावडल्या शिवाय देवाची काकूळच जोडूंक आमी पावना. देखून जेजू म्हणालो वच, सांग वचून सर्वेस्परा देवान तुजे ते दाया दाखयल्या म्हणून, काकूळ दाखयल्या म्हणून माथेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता. आज देवान आमचे ते काकूळ दाखयल्या. देव आमकां खंडीत पळोवंक मेळटा, नितळ निर्मळच्यांक पळोवंक मेळटा, पाश्चात्ताप पावल्ल्यांक देव पळोवंक मेळटा, परिवर्तन जाल्ल्यांक देव पळोवंक मेळटा. आमचे नितळ निर्मळ मन जावं दे. देवाक आवंडेवन आमी आयल्या. देवाच्या उतराच्या ताणेन बुकेन आमी आयल्या. खंडीत देवाचे उतार आमकां जिवी दितलें, जीव दिवंक शकतलें, बरेपण जगतलें, बदलावण जातलें. त्या एवकारिस्ताच्या सक्तेन आमी जियेतले. त्या जिविताच्या उंड्यात जिविताच्या उतरात आशेवन आयिल्ले आमकां ह्या जम्यांक जेजू आसा. खंयसर दोग तेग मेळून म्हजे नांव मागतात थंयसर हांव आसा. इतलो जण हांगासर आसा. खंयसर एवकारिस्ताच्या त्या संस्कारान जेजू आसा. ह्या जाका मरिफात जेजू आसा. ह्या देवाच्या उतरान जेजू आसा. ताचो अनुभव घेवन, देवाची काकुळती घेवन संतोशान आमी आमच्या घरा पाठी वेताना ताच्या काकुळतीन आमी बरोवन जेजूच्या मोगान जिवंक कृपा मागया. आमेन. गोवांचो हुंडो आनी दाकाचो होवाय, सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता. क्रिस्ताचे कुडी रक्तान हुंडो वायन बदलून, जिविताचे काण आमकां दी म्हण परता. काळजां आमची कर तूं कणवळी मोगाळ, सर्वांचो मोग करूंक शिकय सदां काळ. मोगा उजान तुज्या काळजांची पेटय, चेतन नवे जिणेन तूं आमकां लाभय. माया मोगान आमी जियेवंक संवसारान, वो तूं आमचेर बापा कृपेचो शिवर. गोवांचो हुंडो आनी दाकाचो वायन, सर्गीच्या बापा
बापा आमी तुका भेटयता क्रिस्ताची कुडी रक्तान हुंडोवाइन बदलून जिविताचे काळ आमकां दी म्हण परता आनी दाकासो होवाय सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता क्रिस्ताची कुडी रक्तान हुंडोवाइन बदलून जिविताचे काळ आमकां दी म्हण परता म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागत हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या दबाव सर्वेश्वर बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली कर्ण भाग्यवंत लोरे जमनीन तूं आपलेल्या गोवाच्या कण्या वरवीं आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो ह्याच मनान आमी संवसाराच्या सडवणे पासून आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवंक दिता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कैदोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो भाग्यवंत लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपले रगत वाळयले ताची तुजी विचित्र पदवी दाखयली ह्या परी तुका साक्ष दिवच्या कामकां तूं घट करताय अशें आमच्या कथकायन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे बोट संपूर्णायन परसळटा देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा करस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण संगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्तू घेयात आनी कायत ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची त्याच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तीक कराराचें हें रगत पथकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडता सो गुड परगटुया सुम्या जेजू
तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुनर्जीवन पर आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक सोम्या दिसू आम्ही पत्रिका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो मी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो मुदो इसरवणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फोव केलें हें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सुरेशपुरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पयस सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा जेराल्ड आयजक आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरये देवाच्या माये संगती भगवान जुसे तिचो पती भगवान धर्मदूता भगवान लॉरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवणदार जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आमी दीर्घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेले हांव बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समाधान सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे बागान आमच्या सडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान आत्रेक तेल्यांक आमकां उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय सर आकांतांतले वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पावर्थ्यांचेर दिश्ट घाल तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी आमकां एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवय एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया जेजू क्रिस्त हांगासर हजर आसा ताका पळोवंक आशेवंक घेवंक आमी आयल्या ही जेवणाच्या शेळयेक आमकां आपयलां आमी समेस्त सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवंचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली ये म्हज्या काळजान स्वागत करता तुज्या येण्या राखून रावता ये वेगी ये म्हण लालेण मागता ये तूं सोम्या परता ये म्हज्या काळजान स्वागत करता
तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता ये तूं सोम्या परता तुझे घरी येवन पावला काळजा दारुगड रावला तुझे घरी येवन पावला काळजा दारुगड रावल्या रास्तू करया बिडरा निवास कर मोच्या घरा निवास कर मोच्या घरा ये मोच्या काळजान स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये बेगी ये म्हूण लालेवन मागता ये तू सोम्या परता दर्शन तुझे घेऊन आयला काळजाची पोळे रावला दर्शन तुझे घेऊन गावायला वाट तुझी पोळे रावला रास्तू करया बिडरा निवास कर मोच्या घरा निवास कर मोच्या घरा ये मोच्या काळजान स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये बेगी ये म्हूण लालेवन मागता ये तू सोम्या परता सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडता सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता अर्गा तुका उगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका उगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुझेच देणे कितेच नाही आम्ही तुझे बिणे अर्गा तुका उगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडता सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता अर्गा तुका उगडाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळा बापा आम्ही घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवन लरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक हालू पाद्रांक फुगड तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर गरिबांचे आनी भक्तल्यांचे हक्क राखोवंक आमकां जागृत कर ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसून आमकां तयार कर हे मागणी आमी करता क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन
वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे प्रधान याजक आज वाती वांटतले. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आयच्या दिसा बसो तुका आमी अर्गां दिता आसतना प्रत्येक तरान आमकां ह्या पवित्र थळाक, पवित्र थळाच्या बरेपणा खातीर दान दिल्ल्या सर्व दानींचेर तुजे आशिर्वाद घाल. ह्यो वाती तांच्या घरांनी जळटले दिवे जावन पेटोवन तांच्या कुटुंबाक आशिर्वादीत ह्या तांकां फोव जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां: विनीत लोबो फेर्नाल, विनीत लोबो फेर्नाल, विनिशा लोबो फेर्नाल, विनिशा लोबो फेर्नाल. रोनाल्ड एंड फॅमिली दुबय, रोनाल्ड एंड फॅमिली दुबय. फ्लोरा ज्योत्स्ना एंड हेन्सन नकरे, फ्लोरा ज्योत्स्ना एंड हेन्सन नकरे. PH मार्टिस मुंबई, PH मार्टिस मुंबई. मेल्कन लोबो मुंबई, मेल्कॉन लोबो मुंबई. टेरेंस एंड एनी मतायस बेलमंड, टेरेंस एंड एनी मतायस बेलमंड. मिस्टर आल्फ्रेड लुईस कार्कल, आल्फ्रेड लुईस कार्कल. हेच्या वर्णाचे प्रायोजक एरन मेंडीस मूडबिद्री, एरन मेंडीस मूडबिद्री. मुर्दोमो विनया पिंटो पलड़का, विनया पिंटो पलड़का. शरल डिसोजा कणजार, शरल डिसोजा कणजार. प्रीत एंड जॉयस मतायस शिरवा, प्रीत एंड जॉयस मतायस शिरवा. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यात तांणी येवन वाती स्विकार करीत. ताळेवू बानवूर बेन काव्या मोगा परिमिते वागना वाड्या फावो केल्या कामका सालो रेसा सकट ताळयो पेटून गीता गाव्या. Saloresa magne ye zeite wand martira saloresa tanya prayeres bavarta katir kadin kalsusun jidilya aikam chen kalte magne वरद्या पादेने आम्ही तुझे सचिन आयल्या जीवो बावार्थ तिर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां सोंदी. आमच्या बेसाक सरी जावन निष्कळपण आमचे थंय परसळ शेंकर. आमच्या सर्व तुमीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालते भोवन आमी दाखय शेंकर. दुबळ्या दगड्यांक बिडे शिडेन आनी कसरान वरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी बावा शेंकर. आन बावर्द्यांक आनी बावर्दान शेडेल्यांक सर्गीचो उजवाड देवाची वळख मेळाची कर. तुझ्या बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तरून दी. आमच्या कुडयेंत मेजा सर्व गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां पाठयतात. भुरग्याचे देणे मेळिल्ल्या देणे दिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. बरें काम फावो चल्ल्या पासत अर्गां दितात. 4 वर्सां जावन आसली तकली फटाफट गुण जाल्ल्याक अर्गां दितात. परगांवांत बरें काम फावो जाल्ल्याक अर्गां दितात. सामकोळ गुण जाल्ल्याक देवाक अर्गां दितात. डिस्टिंक्शन मेळोवन बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां दितात. ताचे संगत आमकांय मेळिल्ले हर एक अर्गां जावं करून आमच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण ह्या वेळार आमी उडासाक हाडया आनी सालोरेसा मुखार देवाक अर्गां दिवया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडुया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया. ताका नावाडून महिमा
तुझ्याचे समोर आम्ही सर पडूया. Salve Sataono गरजो मेळचे खातीर मागोन आसात. आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक, नव्या बांदपाचें काम संपूर्ण जावंक, नवी नाक्षी येवचे बसत, गोव बायलां मदें आसलो दुबाव पयस जावन काजारी जिवीत बरें जावंक, भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत दिवंक, परगांवांत वचोंक, विजा मेळोवंक, बरी भलायकी मेळचे बसत, धैर्यान जिवीत फुड करूंक, परीक्षेंत पास जावंक, बँकाचें लोन क्लियर जावंक, गर्भकोशांत आसले गेड्डे गूण जावंक, एका भुरग्याक मुताचे समस्ये परिहार जावंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, बरें काम मेळचें बसत, भलायकेवंत भुरग्यांक प्रस्तुत जावचें बसत, पियोवचें सण्ण झगडें करिनासतना रावंक, हातापांयांक मेळचें हातापांय वळचे रावंक, शिकिल्लें बरें उडास उरोवंक, राती बरी न्हीद पडचे बसत, चोरी जाल्लें भांगार आनी पयशे फाटीं मेळोवंक, किडनींत आसल्ले स्टोन वचोवंक, हार्टाचे प्रॉब्लेम समा जावंक, गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक, भे आनी खावचें न्ही पयस जावंक, मायग्रेन गूण जावंक, राग मोसोर सोडूंक, कंत बेजाराय पयस जावंक, मागण्याचें कुठाम जावंक, मातयेचे केस जोडून गेल्ले परत्यान फाटीं येवंक, घरांत शांती समाधान मेळोवंक, एकामेकाक समजून जियोंक, जीव सगळो कामचें रावोंक, हातीन धरिल्लें काम पंदाक पावोवचें बसत, बरी सैरीक मेळोवंक, वेरिकोस गूण जावंक, बरी जानवाय आनी समजूनी मेळचे बसत, RTC मेळोवंक, भुरग्यांचे वाडावळी बरी जावंक, 30 आनी 4 जाणांक बरें काम मेळोवंक, शिरांचे समस्ये समा जावंक मागोन आसात. तशेंच प्रत्येक ते सावां खातीर हांगासर मागणें करूंक विनंती केल्या. चोरी केल्लो चोर कोण म्हूण दाखोवन दिवचे बसत, नाकाचे ब्लॉक समा जावंक, फ्रँकी सिक्वेराक देड्यार जावन 20 फिटीच्या देड्यार जावन पडोवन कठीण दूख आसा आनी ताची पाट दूख सारकी जावंक बरी एक मार आसा, बरी भलायकी ताका मेळचे बसत मागोंक विनंती केल्या. तशेंच एका भयणीक कामांतावन काडूंक प्रयत्न करनासात, अडकळ हाडच्या मनशाची मोत उजवाडोवचें बसत प्रत्येक तरान ह्या वेळार आमी मागया. तशेंच विशेष रितीन एका भुरग्या बसत मागोंक विनंती केल्या, ताका मुताचे समस्ये आनी प्रत्येक तरान थंयसर ब्लॉक आसून युरीन वचनाशें जालां, प्रत्येक तरान ह्या भुरग्या बसत प्रत्येक तरान विशेष रितीन ह्या वेळार आमी ಮಾಗ್ಯ. ಕರ್ತರಾದ ದೇವರೇ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಲ್ಲಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾ, ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವಾ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರವಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವಾ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನೆನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವೆ. Shiki bhavarta parmane bari Krista jini jion bagi maran maron sarkar tujhe sangata sasnak deva gogol sanjay bag ama samay sang fawok. Amen.
आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले Salores martira mabasot vinadikar. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावस जावच्या प्रार्थुया येसर पदवीदार देवा भगवान लोरेसान आपल्या वळवल्यांच्या उज्याचेर सैत वराचें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केणां आमी पालवायची कर म्हूण आमी लालयन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां विशेष रितीन पिडेस्तां खातीर आमी मागतल्या. सोम्याचे नावी आमचो आधार. सोम्या दयन आयक मोचे मागणे. स्वामी तुमचे सवे आसो. सर पदवीधरा सस्ना ते देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीने वचून कष्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय, व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पदका शिक्षा जावन रेवडिल्ल्यांक सर बांदपाचांतले सुटकारी, मोतीची पिडा कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या आगणितेत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलाय केला बाई. ह्या बसलिकां तुज्या दैवीक साहस संतोष समाधान तांकां मेळ्ळां म्हणली तादोसकाय तांची जावं अशें शांती जोडिल्लें ती ही तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवण्यांनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासरची खरी भक्तिवंतां जावन जियोंक तुका महिमा दिवंक तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो तुमचे संरक्षण करूंक, तुमचे भितर तो रावो तुमकां सांबाळून व्हरूंक, तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखून व्हरूं, तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सांत लोरेसाच्या मजतेन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं देवा बापाची काकूळट आनी सडवण लाभो. ह्या पवित्र तेलान तुमचेर मागल्या मारिफात पवित्र आत्म्याचे देणे लाभो. पिडा शिडा गुण जावं म्हूण उबे रावन पवित्र आत्म्याचें गीत आतां आमी गावया. पेज 97. स्वाधिक तुम्या पवित्र तुम्या वेगिस्तो देवोनये पाटलेल्या पवित्र तुम्या जेजून बसयलेल्या पवित्र तुम्या धर्मदूतांक धैर्य दिल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तो पवित्रत्म्या बापान पाठयलेल्या पवित्रत्म्या जेजून बसयलेल्या पवित्रत्म्या धर्मदूतांक धैर्य दिल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तो पवित्रत्म्या स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तो देवोनये स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावों को ये विस्मित बोधेनार पवित्रत्म्या जीविताची सर पवित्रत्म्या भलायकेता तारा पवित्रत्म्या सदा काळजी येवच्या पवित्रत्म्या विस्मित बोधेनार पवित्रत्म्या दैविताची सर पवित्रत्म्या भलायकेता तारा पवित्रत्म्या सदा काळजी
तेंच्या पवित्रत्म्या स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तो देवोन स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मोजे तैरावोंक अंकराची मोडा मोचेर मांडल्या कष्टांच्या आवरांत उपयोग ठकला भरवश किरणात उसवाट पाकर सगळी मनराक्षा भीत ओरण पाव अंकराची मोडा मोचेर मांडल्या कष्टांच्या आवरांत उपयोग ठकला भरवश किरणात उसवाट पाकर परकी बंद रक्षा भीत ओरण पाव पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तो देवोन स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मोजे तैरावोंक स्वाधिकत्म्या पवित्रत्म्या वेगिस्तो देवोन स्वाधिकत्म्या दैविकत्म्या मोजे तैरावोंक Patron Santa Loresa, बरवोशा तू आमच्या तुझेशी दाबून येताव भक्तीन वंदिताव गरजांत आदार तुझो दी म्हण परताव क्रिस्ता जेजूक तू साक्षी जालोय दुबल्या सोमो करून जीवर पिलोय रक्ता सांस्कुरो जोडूंक पावलोय पवी सभेन जमर जालोय पात्रोन सांता लोरेसा बरवोशा तू आमच्या तुझेशी दाबून येताव भक्तीन वंदिताव गरजांत आदार तुझो दी म्हण परताव जिणयेच्या पयणार समकोन आसाव विश्वास बरवोशान लागीं सरताव जियेवच्या सांसाव क्रिस्ता मिसाव मागोन धाड सर्गींचे कुरपे बेसाव पात्रोन सांता लोरेसा बरवोशा तू आमच्या तुझेशी दाबून येताव भक्तीन वंदिताव गरजांत आदार तुझो दी म्हण परताव पात्रोन सांता लोरेसा बरवोशा तू आमच्या तुझेशी दाबून येताव भक्तीन वंदिताव गरजांत आदार तुझो दी म्हण परताव पात्रोन सांता लोरेसा बरवोशा तू आमच्या
आमा सर्वा दी तुझे आशीर्वाद. भगवंत लोरेसा बसत नदीकर भगवंत कृतचे करवेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.